इंडिपेंडंट नॉमिनेशन सांकवाळे कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून फायल केल्लें आसा. कित्याक केल्लें आसा कितें सगळे लोक म्हाका सांगपाक कितें तूं कॉन्टेस्ट कर. हांवें ट्राय सुद्दां केली बीजेपीचे टिकेटी खातीर, बट हांव 34 इयर्स साकून पार्टीन काम करता. जेन्ना हांव 11 इयर्स आशिल्लो तेन्ना साकून हांव भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो. ओके, सगळे कामार सगळें काम आमी पार्टीचें काम केल्लें आहा. ते बॅनर लावचे परस ते फ्लॅग लावचे परस सगळें काम करून आमी मेकळे आसा. जनरल सेक्रेटरीचे पोस्ट हांव मंडळाचो आशिल्लो. कितलेशेच रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी पार पडलेले आहा. बट हो जो आतां नवीन कॅन्डिडेट तुमी तेंच्यांनी इंट्रोड्यूस केला तो एक्चुली एक डिफेक्टर. तो एवरी टायम पार्टी चेंज करून परत आतां भारतीय जनता पार्टीन आयिल्लो. सो ते डिफेक्टराक भारतीय जनता पार्टीन टिकेट दिल्ली आसा. सो हेज्या रागान सगळे म्हाजे कार्यकर्ते मंडळाचे प्लस आमचे बाकीचे गांवचे लोक सगळ्यांनी म्हाका सांगलें की तूं 34 इयर्स साकून पार्टीन काम करता. आमी तुका ल्हान आसतना सुद्दां पळयतात, तूं पार्टीचो कार्यकर्तो म्हणून. तुजें तोंडूच पळयलें जाल्यार आमकां दिसता कमळो म्हणून. सो ह्या असल्या तुका समज टिकेट दिवना जाल्यार तूं आमचो इंडिपेंडंट म्हणून फॉर्म भर म्हणून आमी सगळे तुका सपोर्ट करतात. ह्या खातीर हांवें भारतीय जनता पार्टीचे रेजिस्ट्रेशन लेटर दिवन हांगा फॉर्म भरलेले आसा. हांव मागता सगळे म्हाजे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे सुद्दां बाकीचे लोक सुद्दां तांकां सुद्दां कळटलें की हांव खरेंच कार्यकर्तो म्हणून भारतीय जनता पार्टीचो. त्या मनशान तळामळांतल्यान काम केल्लें, ग्रासरूटांतल्यान काम केल्लें आसा. ताका लागून सगळ्यांक मागता म्हाका वोट करून निवडून हाडात आनी आमी एक कितें तरी दाखोवया की गॉडफादर ना जाल्यार सुद्दां कार्यकर्तो झेडपी जावपाक शकता म्हणून. पयले सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा आमचे प्रेस भावांक, तशेंच आमचे सगळे वर्कर्स आज काँग्रेस फामील आज आशिल्ले आहा तांकां. आज आमी 3 वरां रावले हांगा. इतले हे हांव सदांच उपकारी आसतलो आनी उपकार सदांच आसता आमचे जे ही आमची फामील आमचे बराबर आसा ते सदांच काँग्रेसी बराबर. तशेंच आज आमचो बाब जुलियो आज झेडपीचो आज फॉर्म फिल केला. गेले पावटी 2020 जिखलेलो आनी म्हाका दिसता ह्यो पावटी बी जरूर 100% तो जिखतलो. कित्याक हे पावटी जे लोकांनी आमी जे डोर टू डोर कॅम्पेनिंग चालू आसा ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट जालो आनी वयता थिंगा तो रिस्पॉन्स आसा. पयल्यार गमता हो 100% पत्तो लोक एका निवडून हाडटा. हांव सांगूंक सोदता हांवें 2020 हांव निवडून येवन हांवें आख्ख्या आमगे वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे आख्खे फूल काम केलां आनी तोच लोकांनी म्हाका परतून बस फोर्स केला. आनी आतां म्हाका सेकंड टायम हांव बसला त्या म्हगे थोडी काम उरल्या ती कंप्लीट करपाक आनी फूल सपोर्ट म्हाका आमगेल्या वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांचो. ताका लागून हांव परतून सेकंड टायम येयला बसपाक. इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आमी गजानन गडेकराक तवशे मतदारसंघात दवरलेलो आसा आनी आतां आमी आमची धाकटीशी एक बैठकय घेतली, देवीचं दर्शन घेतला आनी आतां आमी फॉर्म भरून थंय जाता. आनी आमकां खात्री आसा की आमकां जो एक तरेचो जनसमुदायान आमकां जो एक तरेचो आशिर्वाद दिलेलो आसा तो आमचो गजानन गडेकर ह्यो नक्कीच निवडून येतलो. पहिली ग्रामदेवता तशीच आई भगवती देवी हेचे आम्ही दर्शन घेतला. तसेच आता आम्ही नॉमिनेशन फॉर्म भरून वयता. तुका बऱ्यापैकी बीजेपीची एक ऑफर आशिल्ली, कित्याक न्हयकारल्यात तुमी? ऑफर आशिल्ली बरोबर आसा. मी बीजेपीचो आदर करताय, कारण मी आजपर्यंत बीजेपीकच काम केला. खरोच आदर करताय तेंचो. म्हाका फोन येयलो आणि तेंच्यांनी बट आज कसं आसा मिशन फॉर लोकलांनी आमच्या पेडणेकरांनी म्हाका फुडें काडला. एक आमचो पेडणेकार म्हणून आनी पेडणेकारानूच पेडणेकाराक फुडें काडला. हो एक मेन मुद्दो आसा. ताका लागून मी लोकल फॉर मिशनचो अपक्ष उमेदवार म्हणून रावला. आयज अनेक उमेदवार तुमच्या फुड्यान आसात. वसगांवकाराचो आसा, त्याच बरोबर बीजेपीचो आसा. कशा पद्दतीन बघतात तुम्ही? आम्ही बघतात बघा, मतदार हो शेवटी राजा असता. मतदाराक कळता आज पेडणेकार बाबा कोण व्यक्ती कशी असा ही कोणाक सांगायची गरज ना. मतदार त्याचा येणाऱ्या 22 तारीख निर्णय हो मतदारच दितलो आणि म्हाका फुल कॉन्फिडन्स आसा. प्रॉब्लम कितें जाला ते आतां आमची प्रेस कॉन्फरन्स आसतली आयज चड करून सांजची. त्या प्रेस कॉन्फरन्सान ऑनलायन जर जाता जाल्यार कोणाक लागून जालें हें आमी तुमकां सांगतले. आनी जर जायना आनी जर जावंक ना जाल्यार कोणाक लागून जावंक ना हें आमी नांवां घेवन सांगतले. कित्याक हे लोकांक कळपाक जाय की लास्ट 1 म्हयनो जे अलायन्साचे टॉक चल्लेले ते कशें जाल्ले, कितें जाल्लें, कितें डिसायड जाल्लें आनी
खंय उतर उरले खंय उतर तुटले हे सगळे लोकां फुड्यान आमी दवरतले कित्याक रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन अलायन्साचे जे पत्ते पाळपाक जाय ती सगळी पत्ते पाळली जो मेरेन दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीन दुसऱ्या पार्टनर्सांनी आपली मस्ती करूंक ना तो मेरेन आमी ओगी आसले आनी आमी ओगी रावले. सो ज्या ज्या टायमाचेर तेंची मस्ती चलताली त्या टायमाचेर आमी तांकां कळयताले उलयताले. पूण थोडी गजाली आहा जे आमचे तेंच्यांनी आयकोंक ना नाजाल्यार तेंच्यान दुर्लक्ष केलें आयकता म्हणून सांगून. सो ह्या सगळ्या गजालींचेर आमचे टॉक्स जाले. पयर माणिकनाथ ठाकरे आनी अमित पाडकर हेंच्या कडेन डिस्कशन जालें बरोच वेळ. सो तेंच्यांनी आमकां एक कावंटर ऑफर दिल्ली ती कावंटर तेचें आमी डिस्कशन करून तांकां कितें तेचो हें सांगलेलें आसा आनी आमी कावंटर तांकां कांय दिवंक ना पूण तुमची एक्सेप्ट आहा काय ना इतलेंच आमी तांकां सांगलेलें आसा. आनी आतां तेचेर तेंचे प्रेस कॉन्फरन्स जाल्या उपरांत तेंचें कितें डिसिजन जाल्या उपरांतूच आमी आमची प्रेस घेतली आनी त्या प्रेसान सगळे गजाली आमी तुमकां सांगतले. म्हजें नांव जसिंता डिसुजा आनी हांव कोरगांवचें आनी आरांबोल कॉन्स्टिट्युएन्सीसून म्हाका आमच्या आरजी टिमीन वेंचून काडलें. ताका लागून हांव पयले सुवातेर मनोज परब आनी आमचो बाब MLA विरेश बोरकर तशेंच म्हज्या आरजी टिमीक हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ही संदी तेंच्यांनी म्हाका फावो केली देखून. आनी जायते आमचे प्रश्न आसले म्हाका दिसलें की ह्या हितून भितर सरल्यार खरेंच कितें तरी बऱ्याक पडटलें कशें आनी त्या हितून हांव म्हाजें हें घेवन हांवें आमच्या बाब मनोजाक जावं आमच्या आरजी टिमीक हांव सपोर्ट करूंक सोदतां. ताका लागून म्हाका तुमचो आदार जावो आनी तशेंच मागता म्हाज्या गोंयकार भावा भयणां लागीं की म्हजो सिंबॉल जावन आसा फुटबॉल आनी हाचेर फुटबॉलाचेर मत मारून तुमी म्हाका निवडून हाडचें आनी जे कितें तुमचे प्रश्न आहात ते सुटावे करूंक हांव वावुरतलें म्हूण तुमकां भास दिता. देव बरें करूं. आनी आतां तेणें आयज नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा निर्शनाबाद आमच्या कोट्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सी. हांव पयले सुवातेर आमच्या सगळ्या कोट्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या आमच्या लोकांक कालतान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आयज परत निर्शनवादाक प्रपोज केलें लोकांनी प्रपोज केलें तूं परत आमकां जाय म्हणून हांव ताका कालतान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ताणें परत ताका एक संदी दिली म्हणून. तशेंच आमचे कोट्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांच्या वारा तशेंच आमचे मदीं आमचे कोट्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सी जे 5 पंचायतो लागतात जावं आमचे केलसूचे सरपंच तशेंच आमचे कोट्टालचे सरपंच तशेंच आमचे भगवानचे सरपंच तशेंच आमचे कांसावलीचे सरपंच तशेंच वेलसांचे आमचे पंच बी आसा हांगासर. हांव ताका सगळ्यांक सरपंच डेप्युटी सरपंच पंच हांगा कालतान देव बरें म्हणटा तिवूय आमच्या फाटल्यान रावली आनी आयज हांगासर आमकां ती सगळो एक सांगात दिलो हांगा ती उबी रावन हांगासर आमचे आमकां फाटल्यान दिसती पडटा. हांव सगळे आमच्या कोट्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक सदांच उपकारी कित्याक म्हाका सदांच जाल्यार इतलीं वर्सां हांव 35 इयर्स मार जालीं हांव ह्या पॉलिटिक्सान आसा आनी आमच्या ह्या कोट्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक म्हाका सदांच सपोर्ट केल्लो आसा. तशेंच मेरसेनाकूय लास्ट टायम सपोर्ट केल्लो आसा. खरेंच हांव तांचो उपकार केन्ना विसरूंक शकचो ना. हांव जाणा आनी लोकांकूय खबर आसा जे आमच्या लोकांन काम पयलां आनी हे कामाक लागूनच म्हाका दिसता हो आयज आमकां इतलो सपोर्ट आमकां दाखयता. आनी हे कामा वरवीं जे हांवें कितें केलां हांव म्हणना हांव सदांच म्हणटा इतलें व्हडलें हांवें काम करना पूण जें कितें हांवें बारीक जें समाजा पासून जें हांव काम करता तें इतलें हांवें संस्था घडल्या त्या संस्था वरवीं हांव लोकांक काम करता आनी घरान जे म्हजे लागीं कितें धाकटेशें कितें पावपाक जाय तें हांव लोकांक पावयता. आनी लोकांक खबर आसा हाकाच लागून म्हाका दिसता म्हाका हे पावंड्यार आयज म्हाका MLA केलो आसा. हांव सदांच सांगता जेन्ना हांव 1991 जेन्ना हांव एक पंच जालो परत हांव एक डेप्युटी सरपंच जालो 2 फावटी म्हाका लोकांनी सरपंच केलो 2 फावटी म्हाका ZP केलो. आयज हांव MLA म्हणून आयज लोकां मदीं हांव आसा. आनी तशेंच मेरसेनवादाकूय 5 वर्सां पयलीं तें डेप्युटी सरपंच जाल्लें विलेज पंचायत ऑफ कोट्टाली आनी आतां तें बाय इलेक्शन 22 तें ZP जालें. जेन्ना बाय इलेक्शन जालें तेन्ना म्हजी सुवातेर ताका एक ZP म्हणून निवडून आयलें. आतां परत तें बसलां. म्हजो एकूच विनंती लोकां लागीं हांव मागता तुमी म्हाका असो सपोर्ट केला तसोच आतांय म्हाका सपोर्ट करतले. हांव जाणा जायतीं कामां आसा थोडीं कामां करपाचीं उरल्या आनी म्हाका कोणाचेर उलोवपाचें ना. म्हजो लोकांचो म्हाका मोग आसा तोच म्हाका पुरो. कित्याक म्हाका लोकांचेर कोणाच्या दुसऱ्याचेर एलिगेशनां हें तें घालपाचें ना. हांव मागता सगळे जे कॅन्डिडेट आहाय सगळे वचपाचे आसा पूण बरे भशेन आमी इलेक्शन करुया. एकामेकाचेर टिका करिनासतना आमी जें कितें केलां जें कितें कार्य केलां
कितें आमी लोकांक करपाक शकता हें आमी लोकांक मुखार दवरूनच आमी फुडें या आनी आमकां दिसता जे कोण कितें काम करता ताचे फाटल्यान लोक आसतलो आनी हांव एकूच विनवणी मारता लोकां लागीं एक इलेक्शनाक आनी एक चान्स दिवचो आनी म्हाका दिसता तुमी जितली इतलें सांगून हांव चड आनी कांय उलयना इतलें सांगून तुमकां सगळ्यांक काळ जाता देव बरें कर म्हणटा देव बरें कर. She is competing for the elections, ZP election. So I wish her all the best firstly. And तिची खुबशी कामां केल्ली आसा तिणें ऑलरेडी तिणें जायती कामां केल्या तेजे जाता तितले फंड्स तिणें युटिलायज करून तिणें जायती कामां केल्ली आसा लोकां खातीर खूब आवडली ती आनी इवन सरान तिजो सपोर्ट दिल्लो आसा. सो हांव लोकां कडेन सगळे आमचे करताली कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे लोकां कडेन मागता की हाजे फुडें तिणें सगळ्यांक सपोर्ट करपाचें सगळे लोकांनी तिका सपोर्ट करून इलेक्ट करून हाडपाचें. इलेक्शन बोला आज बेलसांवपाली पंचायत तर 5 मेंबर आणि आमचे दोन पंच येवपा व्हिडिओस आनी तेका कॉल नाही आमच्या पंचायत तरफ से बाय मेसेना ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी आमचो फूल सपोर्ट आनी कॉपरेशन तुका आहा कित्याक एक मिड टर्म टायमार तुवें 3 वर्सां मदें आज आमचे वेलसांव कितली डेवलप केला आनी जायते जे सेल्फ वेलफेअर ग्रूप आहाय तेमकांय तुवें जायती तेमकां वर्कशॉप बी कोन्न दिलें आनी आमचे आनीकूय जायती डेवलपमेंट काम आहा तें तुवें 3 वर्सां मदीं केलां तेज्याय आज 5 वर्सां फूल टर्म मेळ्ळें जाल्यार तुवें आनी जायते इम्प्रूवमेंट करून दाखयता तुका फील पावर आहा देखून आनी तुका MLAचोय सपोर्ट आहा आनी आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी जे पयलीं घडो ना ते हे तुजे आतां फूल टर्मान तुका पोवन तूं दाखयतले म्हूण आमकां आशा आहा आनी आमचो तुका ऑल द बेस्ट आनी गूड लक म्हणटा थँक्यू. मॅडम गेले नॉमिनेशन फायल करपाक केल्या वॉर्ड 5 आसात आनी सगळे नेबरींग आमले सरपंचीस आसात. सो मुगेले म्हणटा एक पॉयंट म्हणटा एक आमगे पब्लीक वर्क्स जे आहाय सगळे आम लोकांक कोताय ते कंटिन्युटी आसपा जाय. सो तेन्ना सरागे इलेक्शन जालें तो MLA जालो कंटिन्युटी लागून तेगे वर्क्स कॅरी फॉवर्ड करपाक म्हणून मॅडमी केली. सो ते टर्म काबार जाले आतां न्यू तेगेली आतां वर्क्स केलो हांवें आमले पंचायतीन जायत वर्क्स केलो हांवें तेणें कंप्लीट वर्क्स जायत इन द पायपलायनूय जायत वर्क्स आहाय. सो आतां ते न्यू मुगेल्या चिंतना प्रमाणे आमकां तरी सगळें कॉपरेशन सगळें बरें आहा. तेका म्हणटा धब्याकूय तापयलां हांगे आमगे सरा जावं सरागे म्हणटा एक इगो आसना कितें वचोन केन्नाय प्रपोज करपा जाता की तूं कॉपरेट कोताच. सो हे सगळें म्हाका आनी कोणा येना म्हाका जाल्यार एक्चुली हांव फस्ट टायम सरपंच गेल्या लायफान म्हाका बसीक बरें हांव सारना आपय म्हणटा म्हाका बरे भाशेन MLA मेळ्ळो बरे भाशेन आमगेली जिल्ला मेंबरूय मेळ्ळी सगळें कॉपरेशन जायन सगळें जाता. सो तेका लागून हांवें चिंतलें आमगे जाता तेंक बॅकींग करपाक कित्याक देर इज नो रिग्रेट्स तेक बॅकींग. ZP इलेक्शनाक बसले आसा आनी ताणें नॉमिनेशन फॉर्म भरले आसा. सो तेणें आमचें जायत काम केलें आनी जायते आमकां डेवलपमेंट दिसती पडटा. आतां ती बसलो आसा सो तुमी ताका जायतो सपोर्ट करपाक जाय आनी इलेक्ट करपाक जाय. आय हॅव नेवर सीन पीपल लायक सर एंड मॅडम so down to earth and they have always done our works properly. So I would request all the people to support her and also all the panchayat members are there with us and you can see our support for her and I'm sure she will win. Please support her. Thank you. हांव BJPचोच पण BJPन काही लोक आसात त्यांच्यानी ह्या लोकांक अशें समजल्यात की आमी फातर सुद्दां दवरल्यार निवडून येतलो ते हांगा मतदारसंघात तें जावचें ना आनी तेजी सहमती आमी दिवचे ना. हो मतदारसंघ फाटीं सरलेलो लोकांक हांव जेन्ना आमदार जालो तेन्ना लोकांक हांव आव्हान करतालो की आमदार म्हूण तुमी निवडून दिल्या आमदारा कडल्यान काम करून घ्या म्हणून अशें लोकांक आव्हान करतालो आनी ही जागृती आमी केल्या. मतदारसंघान फूल डेवलपमेंट केला विकास आमी पावयला प्रोजेक्ट काडले आनी तेज्या नंतर ह्या इलेक्शनाक म्हाका काडलो आनी BJPन मडगांव दवरलो. तांकां अशें दिसता की BJP म्हटल्या उपरांत कोणी निवडून दितलो तशें जायना आनी ह्या मतदारसंघान नवो चेहरो हाडलो तेणें आल्लेकराक. हांवें आव्हान केलें आल्लेकराक हाडपाचो सपोर्ट करपाचो म्हणून पण आल्लेकरान काम केलें 5 वर्सां लोकांक कितें दिवपा जाय तें दिलें लोकांचें आयकलें. विधानसभेत तोंड उगडना ज्या मनशाचें तोंड सुद्दां उगडल्यार हे बंद करतात ह्या रितीन तेणें कामां केलीं. येदो व्हडलो प्रोजेक्ट काडलो एअरपोर्टचो आमच्या मनशांक आमच्या मतदारसंघाच्या लोकांक स्थान मेळ्ळें
जो प्रोजेक्ट आमी हाडलो त्या प्रोजेक्टाचो म्हाज्या मतदारसंघात बेनिफीट मेळटली, नोकऱ्यो मेळटल्यो आनी बेकारी म्हणटा ती दूर जातली. कारण म्हाज्या कडेन लोकांचो एकच आव्हान आसलेलो की बाबू आमकां सर्वीस केन्ना मेळटली, डेव्हलपमेंटूय केलो, आतां सर्वीस केन्ना मेळटली. तेज्या खातीर हे प्रोजेक्ट आयले. पण ह्या प्रोजेक्टाचो आमकां फायदो मेळ्ळो. टॅक्सीवाले आरडटात थंय, तांकां जागो ना पार्किंगाक. ह्या रितीन थंय कांय जितले आमी एग्रीमेंट आमी पांडुरंग परबाक धरून जितले आमी एग्रीमेंट दिल्लो आमचो तो सगळो भायर उडयलो. आनी ह्या मतदारसंघांतल्या आमदारान जाप सुद्दां काडूं ना. हें दूख दिसता. म्हाका चीफ मिनिस्टराचें कांय उलोवपाचें ना, पण चीफ मिनिस्टराक हे मिसगायड करतात कांय BJPचे लोक आनी ह्या मतदारसंघाक फाटल्यान ओडतात. हांवें पळयलां कालची मिटींग हांवें पयली घेतली मतदारसंघान कॅन्डिडेटा खातीर. ती मिटींग ती बंद करपाक सुद्दां खुबशे BJPतले मदले लोक वावरले. पण चीफ मिनिस्टरान तेजो हें करूं ना. कारण ही लोकशाही. चीफ मिनिस्टराक हेजे भितर असलें कितें आयकून नांव पेड्यार करून घेवपाची गरज ना. कारण हो BJP जे आसा ते वयली सेंट्रलांतले लेवलांतल्यान टॉप नंबर 1 चलता. पण ह्या भितर मतदारसंघान मडगांवान ही खराब करनाकात. काही लोक कीड भायर सरलेले आहात ते कितेंय सांगून चीफ मिनिस्टराक ताका यूज करपाक पळयतात आनी ते यूज करतात आनी ह्या मतदारसंघाची घाण करून उडयतात. हो मतदारसंघ फाटी येयलो आनी आज ह्या BJPन आमकां दुसरो उमेदवार दिल्लो ZP. ज्या ZPक जो उमेदवार दिला तेणें ह्या मतदारसंघान केन्ना कोणाक तोंड दाखोवं ना. तो राघोबा कांबळी आज थंय आमकां दिल्लो आहा. प्रदीप कांबळी म्हणटा इलेक्टेड मनीस, सरपंच, पंच आनी काम केलां. पण हो राघोबान हेणें कितें काम केलां, 1% तरी काम केलां हें दाखोवन दिवपाचें. हांव आसतालो तेजे बरोबर, आमी रावताले तेजे बरोबर सगळे. आमी दुसऱ्या मतदारसंघान दुसऱ्या जिल्ला भितर आमी पडूनात. कारण आमकां थंय कोण तरी काम केल्लो मनीस आसा. ह्या मतदारसंघान वर्षा परत हांव फाटीं व्हरपाक दिवचो ना. लोकांक म्हाजें आव्हान आहा. लोकांक काही BJPचे काही कीड आसात त्या लोकांक भिवयतात, काही उमेदवाराक भिवयतात, काही लोकांक भिवयतात. भायर सरनाकात, मिटींग हें जातली तें जातली अशें तशें म्हणून लोकांक ट्रान्सफर करता म्हणून भिवयतात. पण म्हाजें लोकांक आव्हान आहा की असले कॅन्डिडेट घालून आमचो मतदारसंघ फाटीं व्हरनाकात. हो मतदारसंघान काम जावपा जाय. ह्या मतदारसंघान केद्याय व्हडल्यान कसलोय समज प्रेशर हाडलो जाल्यार तुमी सांगात की हो मतदारसंघ परत फाटीं व्हरपाचो ना आमकां आनी आमकां भिवोवपाची गरज ना. आनी काही लोक भितात जाल्यार तांकां म्हाजें आव्हान आहा, तेंच्यांनी जो हा वोट आपलो हो सिक्रेट वोट, जो असो वोट मारपाचो की हांकां कळूं सुद्दां ना, पण वोट प्रदीप कांबळीक मारपाचो आनी ताका निवडून हाडपाचो. ह्या हेका तुमी भिवू नाकात. आनी परतो तुमचो जो वोट आहा तो सिक्रेट वोट आहा तो तुमी दाखोवन दियात की हो मतदारसंघ परत आमी फाटीं व्हरचे ना. केदो व्हडलो येवन दी. हो मतदारसंघान काम करपी आमकां मनीस जाय. आनी म्हाजो तुमकां सगळ्यांक आव्हान, ह्या मतदारसंघाच्या लोकांक आव्हान करता, हांव जाता तितलो रिक्वेस्ट करता की जाता तितले ह्या प्रदीप कांबळीक बहुमतान निवडून हाडात आनी दाखोवन दियात की आमी पेडण्याचे लोक अभिमानी स्वाभिमानी म्हणून की आमी असो परत फाटीं व्हरपी न्ही म्हणून हो मतदारसंघ. आमी कश्टान, आमच्या कश्टान आनी आमच्या त्यागान हो मतदारसंघ मुखार हाडला. ह्या मतदारसंघात तुमी जाणात कशे हाल आसलेले ते. 35 वर्सां ह्या मतदारसंघात लोकांनी हाल काडल्यात उदका शिवाय. म्हणजे हांवेंच म्हाज्या वैयक्तीक कारणां खातीर आनी एक देवाच्या वरां फुडें येवनी म्हणून प्रदीप कांबळीचें नांव आमी सुचयलें सगळ्यांनी आनी सरान तें मान्य केलें. आनी आयज प्रदीप कांबळी ह्या इलेक्शनाक तोरसे जिल्हा मतदारसंघात दवरलेलो आसा. आमी जशें सर BJPचे हे आसा तशें आमी बी BJPचीच आसा आनी BJPच्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आमी बरीचशीं कामां फुडें येयली. प्रमोद सावंत, तानावडे, आपलो दामू नायक यांचे सगळ्यांचें सहकार्य आमकां लाभलेलें आनी आमी त्या माध्यमांतल्यान त्या पक्षाकूच हांव आहा आनी त्या पक्षांतल्यानूच हांवें बरीचशीं कामां मार्गी लावली. कांयचें म्हणणें आसा कितें गटारां बांदप, खुर्च्यो दिवप हें ZPचें काम न्हय. तर आमी आरोग्या विशयी, भुरग्यांक करियर गायडन्स अशे वेगवेगळे प्रोग्राम ह्या माध्यमांतल्यान हांव जे 5 वर्साच्या कालावधीन आसले महिलां खातीर कांय कोर्सीस म्हणजे जावो तो हें करून हांवें फुडें वचोन आमी अशींय कामां केल्लीं आसा. स्मशान भुमी म्हूण
देवाचे धालो मांड म्हूण आमी ही गटारात आमचे मुख्यमंत्री सदांच म्हणटात की गटारांत पयसो घालूं नाकात म्हणटा म्हणून आमी गटारां बिटारां ही हेंची कामां आमी अशी करूंक ना तर आमी बरी बरी जी लोकांनी मागली लोकांचो फोकस आसलो हें काम करपाचें म्हणून त्या कामांक आमी प्राधान्य दिलो आनी ती कामां पूर्णत्वा गेली कित्याक आमी BJPची कार्यकर्तेच म्हणून केलां तेन्ना सरूय BJPन आसा हांवूय BJPन आसा आनी हो आयज कांबळी जो दवरलेलो आसा एका तेका भरघोश मतांनी म्हाज्या सगळ्या तो अशा मतदारसंघात म्हाज्या फाटल्यान जशें हांवें कार्य केलां तशें तोय बी कार्य करतलो इतली म्हाका गॅरंटी आसा आनी ना केलें जाल्यार आमी तेज्या फाटीशी रावन कशें करूंक जाय हें आमी तेका दाखोवन दितली आनी तेचे कडल्यान काम करून घेतली फक्त वोटरांनी विश्वास दवरपाचो आनी तेका वोट करपाचो अशें हांव आमच्या वोटरां कडेन मागणी करता पंचायत मतदारसंघात बाबूराज गोवारान म्हाका एक विश्वास दाखयलो आनी एक कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर केलो 99 सरावंड आमी बारीक एक ल्हान कार्यकर्तो म्हणून काम करता आज पर्यंत बाबूचे विश्वास दवरून बाबूचं जो कार्य ह्या मतदारसंघात तो पळयल्लें आहा आज आमी घरोघरी जो प्रचार करता थंय तेचो खूब प्रोत्साहन भरभरून मेळटा की आनी विरोधक जो आहा तेंचो ह्या आमच्या त्या प्रसादान जो लोकांचो प्रोत्साहन मेळटा तेच्या विरोधक सुद्दां खंय तरी ह्या जाल्ली आहा पूण आज मी सगळ्या कडेन तुमच्या माध्यमांतून मतदारसंघात बाबूच्या नेतृत्वा सकयल कॅन्डिडेट म्हणून आहा सगळ्या लोकां कडेन मागताय की हे ZP इलेक्शनाक सगळ्यांनी भरभरून म्हाका मतदान करता आनी बाबूचे हात बळकट करचे प्रसन्न श्री देवी भगवती तशीच ह्या पंचायतींक नमस्कार करता आयज आमची उमेदवार श्री राधिका उदय पालेकर ही फॉर्म भरपाक हांगा येल्ली आसा ह्या फॉर्म भरपाच्या टायमाचेर आमचे बरोबर सगळे आमच्या विविध पंचायतीचे म्हणजे आमचे हरमल हे आमचे पालये केरी तसेच कोरगांवचे सगळे आमचे पंच मेंबर आमचे बरोबर आसात आयज तेंचो पाठिंब्यामुळे आमी ही जी आमची अपक्ष उमेदवार आहा सौ राधिका उदय पालेकर हेका आयज आमी सगळ्यां कडेन मतदारां कडेन जशें तेंच्यांनी म्हाका भरघोस मतांनी विजयी केल्लो तीच पद्दत तेंच्यांनी आतांय आमचे बरोबर सपोर्ट दाखोवन ते फुडें वचपाचो तेंचो जो एक ध्येय आसा ते फुडें वचपाचे आमी तेंचे कडेन विनंती करता आनी तेका आतां फॉर्म भरल्या उपरांत असोच आमचो जो सपोर्ट आसा तो बरोबर त्याच्या रावन सगळी कडेन भोवान जे 4 विलेजी आमचे आसात त्या 4 विलेजींनी त्यांच्या पंचायतीचो आमी सपोर्ट घेवन तेका भरघोस मतांनी निवडून हाडप अशी मी आमच्या सगळ्या समस्त मतदारांक आमी विनंती करता आनी हांव मागता की ते सगळे जाण ज्या पद्दतीन म्हाका तेज्या वखदार सपोर्ट केल्लो त्याच पद्दतीन ते सपोर्ट करून आमची जी ही अपक्ष उमेदवार आसा सौ राधिका उदय पालेकर हेका भरघोस मतांनी विजय करतले आनी आमी हो एक निश्चय केल्लो आसा की तेका आमी विजयी म्हणून हाडटले इतलेंच सांगता नमस्कार हांव जरी अपक्ष उमेदवार असले तरी सुद्दां जरी भाजपचे सगळे माझ्याकडे पंच सरपंच सगळे जरी असले तरी सुद्दां जर माझे सगळे मतदार म्हाका सांगतले राव म्हणून थंयसरूच हांव उबे रावतले तेंचो प्रतिसाद म्हाका खूब बरो आसा आनी म्हाका खरेंच खूब प्रावड दिसता की माझे सगळे कोरगांवचे हरमलचे पालयेचे तशेंच केरयेचे सगळे भाव भयणी आज हांगासर म्हाका सपोर्ट करपाक हांगासर उपस्थित राविल्ले आसा कॉन्स्टिट्युन्सी आनी बोरये दोनूय कॅन्डिडेटांक घेवन आज आमी फॉर्म्स भरपा आयल्या आनी गेले 5-6 दीस आमी ह्या भागान वावर करतात आनी एक पॉझिटीव वातावरण कार्यकर्त्यां मदीं आसा आनी लोकां मदीं आसा की परत एकदां भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हा पंचायत दोनूय ZP साऊथ आनी नॉर्थ ह्यो येवपाक जाय जाणे करून वयर म्हणजे आनी बळकटी येतली आनी आमी आज पळयता की आज जे गोंयभरान काम चल्लां शहरानूच न्ही जाल्यार आज भारतीय जनता पार्टी गांवांनी काम केल्लें आसा आनी ताचो निश्चितूच फायदो म्हाका दिसता आमच्या ह्या ZPच्या इलेक्शन्सांक आमकां जातलो ताजे भितर म्हजी घराची येवजण हाजें एक चैतन्य आज सगळ्या जिल्हा पंचायतीं भितर इतलें आसा की परत एकदां म्हणजे ही संदी चुकोवची न्ही हाज्या खातीर सगळ्या कार्यकर्त्या बरोबर सगळ्या लोकांकूय एक उत्साह आसा आनी बेगींतल्या बेगीन हे ZP जावन आपलें घर केन्ना लिगल जातलें हाजी वाट सगळे पळयत आसा म्हाका दिसता ह्यो दोनूय येवजण्यो आनी बाकीच्यो गोंय जावं बाकीचे सगळे डेव्हलपमेंट जावं हे निश्चित आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या दोनूय कॅन्डिडेटांक फायदो जातलो दोनूय कॅन्डिडेट्स जी आमची आसा पूनम आनी गौरी ही तळागाळांतली म्हणजे ग्रासरूट लेवलाचेर काम करून वयर सरिल्ली दोनूय कार्यकर्ते आसा निश्चित लोक तांकां समर्थन करतलो आनी
बऱ्या मार्जिनान म्हणजे जिखतली तर दोगी जाणां शुअर आसा बऱ्या मार्जिनान येतली हाच्या बद्दल आमकां वचपाक दुबाव जनता पक्षान डिक्लेअर केल्लें आसा आमचे बरोबर प्रभारी बाब श्री दाजी साळकर सर आसा आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर बाब श्री नारायण खाडी त्याबरोबर नारायण कामत त्याबरोबर आमचे अवधूत नाईक नंतर आमचे मंडळाचे अध्यक्ष बाब अक्षय आमचे मधू खांडेपारकर सागर बोरयेक आमचो सूरज आमचो इलेक्शन एजंट सूरज अशे सगळे साबार कार्यकर्ते पल्लवी शिरोडकर आमची शिरोडची सरपंच साबार कार्यकर्ते जवळजवळ आज 400-500 सुमार कार्यकर्ते हांगा आयिल्ले आसात जेणे करून आज फॉर्म भरपाचे आसा पळय न्ही ते तो प्रोसेस जातलो आनीक आमकां खात्री आसा ज्या पद्दतीन आमचे कार्यकर्ते सगळे काम करतात आनीक आजूच न्ही फाटल्या इतल्या वर्सां त्याच पद्दतीन आमी किमोन हावस म्हणून आनी जोमान सामके आमचे दोनूय कॅन्डिडेट जे आसा पळय न्ही बोरयेचो कॅन्डिडेट आनी आमचो शेवटेचो कॅन्डिडेट दोनूय कॅन्डिडेट बहुसंख्य मतांनी मेजॉरिटी म्हणजे हाजी पण जितली मतां पळोवनात ताज्या पेक्षा चड मतांनी फाटी मतां तितके घेवन ते जिखून येतले अशा प्रकारची खात्री आसा अशी आसा म्हणजे सगळे आमचे कार्यकर्त्यांक आव्हान आसा की मुखाल्ले 11 दीस म्हणजे 10 दीस उरल्या बरोबर आयज दीस सोडून 10 दीस उरल्या कारण 18 तारखेर प्रचार सोंपता मुखाल्ले 10 दिसांची रात करून रात्रीचो दीस करून आमी हे दोनूय मतदारसंघ जे आहा पळय ते जिखपाक जाय बहुसंख्येन वोटांची मॅक्सिमम मेजॉरिटी जे पळय मेजॉरिटी आमी घेवपाक पळोवपाक जाय मेळटली अशा प्रकारची खात्री आसा जे ऑपोजिशन आहा तेंचे समज जर एलायन्स जावन तेंचो समज जर कॅन्डिडेट उरता कितें इफेक्ट जातलो तुमकां म्हज्या 30-35 वर्सां दुसऱ्या खंयच्याच पक्षा बद्दल केन्ना विचार करूं म्हजी कामाची निश्ठा एक आनी कार्यकर्त्यांचें बळगे जें म्हणटा पळय त्या हाजेर हांव सगळें विचार करून मुखार गेल्लो आसा फाटल्या जेडपी इलेक्शनाक बी आमी त्याच पद्दतीन काम केलां आतांय बीन एक जावं न एक जावं कांय फरक पडना कारण 500 मतां एकूण येयलीं जाल्यार फरक पडना आनी 500 मतां वेगळी पडली जाल्यार फरक पडना भारतीय जनता पार्टीचो आमचो जिल्हा परिषद कॅन्डिडेट गांजे उसगांवचे आमचे समीक्षा नायक जे बहुजन समाजाचे कॅन्डिडेट आसा एक टीचर बाय प्रोफेशन आणि आम्ही आयज तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक सांगूंक सोदता की वी हॅव एज्युकेटेड अँड अ पर्सन फ्रॉम अ व्हेरी सिंपल हाऊस होल्ड बिलॉंगिंग टू द बहुजन समाज आम्ही त्या कॅन्डिडेटाक आमी सिलेक्ट करून आमच्या सगळ्या लोकांच्या समतीन आमी भारतीय जनता पार्टीन आमकां समीक्षा नायक म्हणून आमकां कॅन्डिडेट आमकां सिलेक्ट केल्ले आसा आमकां खात्री आहा की आयज गोवा राज्य जेन्ना गोवा राज्य जालें बांदोडकर साहेबा पासून प्रताप सिंग राणे पासून आयज प्रमोद सावंत पासून बहुजन समाजाचे नेतृत्व गोंयाक लाभलेले आसा आनी आमकां बी दिसलें की बहुजन समाजाचो कॅन्डिडेट आमी उसगांव दिवपाची गरज आहा म्हणून आमी समीक्षा नायकाक आमी सिलेक्ट केलें आनी म्हाका खात्री आहा की आमी जे आश्वासनां लोकांक दिल्या ती आमी 2027 पयलीं आमी योग्य तरेन तिच्या माध्यमांतल्यान जे उसगांवचे डेव्हलपमेंट आनी जे आमचो देशाचे प्रधानमंत्रीचे एक विचार आहा की सामान्य जनतेची सेवा तेच ध्येय घेवन ती फुडें सरल्या आनी म्हाका खात्री आहा की ती भोवमतांनी जी निवडून येतली प्रचार फूल स्विंग चालू आहा आयज तिणी कॅन्डिडेचेर भरलेले आसा आनी म्हाका दिसता की आमचो सरपंच आमचे संजय गावडे उमाकांत गावडे आमचे माजी सरपंच आमचे राजन नायक आमचो डांगी सगळ्यात आमचो सिनियर कार्यकर्तो आमचो गोविंद पात्रेकर पावलीना आमचो विलियम आनी सगळे आमचे पात्रेकराचें नांव घेतलें राजन नायक विनोद मेस्कर सगळे पंच वॉर्ड वायज आमी भोवमतांनी आमी आमचो कॅन्डिडेट आमी निवडून हाडटले आयज कितें आहा की कॅन्डिडेट जेन्ना सिलेक्ट करता ते आमदार म्हणून कॅन्डिडेट सिलेक्ट करूं शकना आयज सगळे युवा पिढी आहा सगळ्या लोकांना सगळ्यांक विचारून लोकांचे समतीन आमी उसगांवचो कॅन्डिडेट आमी सिलेक्ट केल्ले आसा आनी म्हाका खात्री आहा की शी इज अ पिपल्स कॅन्डिडेट अँड शी वील विन विथ अ थंपींग मार्जीन वीच वी हॅव एवर वन इन उसगांव आनी म्हाका खात्री आहा की भुरग्यांची जी अपेक्षा ते आमचेच सरकार भारतीय जनता पार्टीचें सरकार एक लक्षात घ्या की देशान भारतीय जनता पार्टीचे सरकार नेतृत्व करता गोंय राज्यान भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आहा कॅन्डिडेट भारतीय जनता पार्टीचो निवडून आयल्यार लोकांची कामां योग्य तरेन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी म्हाका खात्री आहा ती भोवमतान निवडून येतली आनी आयज तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव तिका विश करता की आमी ताकद लावन आमचे सरपंच पंच सगळ्या लोकांनी आमी ताकद लावन आमी वेगळ्या तरेन आमी हांगा आमची विक्ट्री आमी वेगळ्या तरेन आमी 20 तारखेक तुमी पळयतले मतदान व्हडल्या प्रमाणान जातलें आनी 22 तारखेक जेन्ना रिजल्ट येतले आमचो कॅन्डिडेट समीक्षा नायक भोवमतांनी निवडून येतली काय तुमच्या मिटिंगेत तुम्ही म्हटलेलं आसा की बदल जातलो आणि या फुडल्या कांय महिन्यांनी परिवर्तन जावंकूच जाय न्ही आयज देशान परिवर्तन जाता देशाचे प्रधानमंत्रीन गेल्या इतल्या वर्सां परिवर्तन केल्लें आसा जें आमी देशान केन्ना पळोवंक ना
आयज गोंय राज्यान बी वेगळ्या तरेचे परिवर्तनाची गरज आसा. ते परिवर्तन जातले, सरकार ते परिवर्तन करतले, भारतीय जनता पार्टी ते परिवर्तन करतले आनी ते लोकां फुडें वेगळ्या तरेचे परिवर्तन घेवन फुडें व्हरपाचो प्रयत्न आसतलो. परिवर्तन इज अ ऑनगोईंग प्रोसेस. परिवर्तनाक कोण थारू शकना. परिवर्तन हे जावंक जाय. चलोन चलोन परिवर्तन येतले. सत्तरीचे देवाचो आशिर्वाद आहा आनी देवाचो आशिर्वाद घेवन आमी फुडें वयतले. आमचे कॅन्डिडेट जिखपाक जाय म्हणून आमी म्हणटा की परिवर्तनाचो वारो सुटलेलो आसा. आनी वेगळ्या तरेन एक लक्षात घ्या की राजकारण हे डायनॅमीक आसता आनी डायनॅमीक पद्दतीन आमकां फुडें वचपाक जाय. ज्या लोकांक समजूंक जाय ते समजतले, ज्या लोकांक कळना ताका कळचें ना. आमकां कळटा की आमचो कॅन्डिडेट समीक्षा नायक परिवर्तनाचे वारे घेवन आयज उसगांवान भितर सरल्या आनी वेगळ्या तरेचे परिवर्तन घेवन ते फुडें वयतले आनी लोकांची सेवा करपाक. तेंच एक सजेशन तिका दिलें की सामान्याचो सामान्य घटक, सामान्य मनीस ताका तुवें योग्य तरेन सांबाळपाची प्रयत्न करूंक जाय. आमची पूर्ण पंच बॉडी नरेंद्र गांवकर सगळे आमचे पंच जे आसा हांगा सगळे आमचो विनोद शिंदे खंय गेलो तो हांगाच आशिल्लो. आयज हे सगळे लोक आमकां योग्य तरेन तिका आमी मार्गदर्शन करतले. विनोद मेस्करीनच थंय आयज सगळे हांव जेन्ना बहुजन समाज म्हणटा हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन म्हाजे बहुजन समाजाची डेफिनेशन हांव बी बहुजन समाजाचो. आमी सगळे लोक एकत्र येवन आमी उसगांवचे कॅन्डिडेटाक भोवमताने आमी निवडून हाडटले. ऑपोजिशन ज्या पद्धतीने एलायन्साची तयारी करता, ऑपोजिशन ज्या पद्धतीने एलायन्साची तयारी जिल्हा पंचायतीचे जे इलेक्शन आसा त्या इलेक्शनाक म्हाका भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार म्हणून एक संदी मेळिल्ली आसा. कामाक्षी आईचे कृपेन आनी आमचे पक्षाचे जे पदाधिकारी आसा म्हणजे अध्यक्ष दामूबाई, आमचे CM सर प्रमोद सावंत यांचे सगळ्यांचे आशिर्वादान म्हणटा तशे पक्षाची एक संदी मेळ्ळ्या आनी ह्या संदीचो पुरेपूर आमी उपयोग करून सगळे कार्यकर्ते आणि आमचे सगळे जे मंडळाचे पदाधिकारी आसूं किंवा सरपंच आसा, पंच आसा, आमचे आमदार, तशेंच आमची प्रभारी आसा सुवर्णाताई, हे सगळ्यांच्या सहकार्यान हो जो आमचो हें आसा जिल्हा पंचायत आसा हो आमी भरपूर म्हणजे भरघोस मतांनी जिखतले, हितून मात्तूय दुबाव ना. कित्याक फाटले आतां 4-5 दीस आमी डोर टू डोर जो प्रचार भोंवता त्या लोकांचो इतलो प्रतिसाद आसा आनी जेन्ना टिकेट म्हणजे डिक्लेअर जाली कॅन्डिडेट म्हणून हांव तेन्नाच्यान इतल्या लोकांनी पळोवन केन्ना फॉर्म भरतले, आमचे वाड्यार केन्ना भोंवपाक येतले आमकां सांग, म्हणजे इतली उमेद आसा लोकां मदीं. कित्याक आमचे पक्षाचे वेगवेगळे जे येवजणी आसात तेजोय लोकां पर्यंत फायदो पाविल्लो आसा आनी आमदार म्हणून भाऊन जें काम केलां किंवा आमचे सरपंच, पंच मेंबर्स, कार्यकर्ते हेणी जे सगळ्यांनी फाटलीं इतलीं वर्सां काम केल्लें आसा तेजे सगळे कार्य लक्षात घेता आसतना लोकांचो आमकां भरपूर सपोर्ट आसा हें दिसून येता आनी आमी भरपूर मार्जीन घेवन जिखतलीं, देखून शंका ना. ज्या पद्दतीन शिरोड्या तुवें महिलांक लागून काम केलां पळय तेजो तुका हें मेळटलो म्हणटा तूं की ह्या ZPA जेन्ना टिकेट डिक्लेअर जाली तेन्ना तेंकांय म्हणलें म्हाका अशें दिसलें की म्हाका न्ही टिकेट ही तुमकां सगळ्यांक म्हणून म्हणजे बायलांचे प्रतिनिधी म्हणून आनी इतलीं वर्सां जी सेल्फ हेल्प ग्रुपांतल्यान तेंचे बरोबर इतलें बॉन्डिंग जालां पळय म्हणजे अशें दिसता की सगळ्यांक एक ती प्रतिनिधित्व करपाक मेळ्ळा. हांव जरी म्हाजें नांव जरी आसलें तरी आसतना बायलां खातीर आनी तेंच्या खातीर एक काम करपाची संदी मेळ्ळ्या. सो तेंकांय भरपूर उमेद आसा आनी निश्चित तेंचो सगळ्यांचो सहकार्य आसतलेंच. बाबाचो आशिर्वाद घेवन आमी आज नॉमिनेशन फायल करपाक हांगा आयिल्ले आसा. हांव भारतीय जनता पार्टी तर्फे बोरी मतदारसंघांतल्यान आज झेडपी इलेक्शनाचो नॉमिनेशन फायल करपाक हांगा आयिल्ले आसा. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सराच्या आशिर्वादान, तशेंच आमचे पार्टीचे अध्यक्ष दामूबाई, आमचे आमदार, तशेंच प्रभारी मिनिस्टर माननीय सुभाष भाऊ शिरोडकर, आमचे प्रभारी दाजीबाई साळकार, तशेंच सुवर्णा तेंडुलकर, डॉक्टर गौरी आणि आमचे सगळे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे आणि म्हजे सगळे बरे मागपी हितचिंतक हांच्या सगळ्याच्या सहकार्यान आज आमी हांगा नॉमिनेशन फायल करतली आणि म्हाका पूर्ण खात्री आसा आमचे सगळे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे सगळे आमचे सगळे बरे मागपी सगळे आमच्या फाटल्यान आसा. आज आमकां बरो मोठो प्रतिसाद लागता. काल आमची कॉर्नर मिटिंगेकूय भाऊ आयिल्लो, दाजी भाईने आमचे मिटिंग्स घेवन सुरू केल्ल्यो आसा. आमकां भरपूर प्रमाणात लोकांचो आशिर्वाद, लोकांचे सहकार्य लाभत आसा आणि आमचे हे दोन्ही सीट आमी भरपूर मतांनी पूर्ण बहुमतान निवडून येतली, हातूंत मात्तूय दुबाव ना. थँक्यू. आयज ZPचे दोन्ही कॅन्डिडेट नॉमिनेशन फायल करपा खातीर आयिल्ले आसात. हांगसर सगळे मानीस आसात, तांकां सगळ्यांक येवकार दिता आणि ZPचें वातावरण जशें इलेक्शन डिक्लेअर जालें तेन्नाच्यान आमी भारतीय जनता पार्टीन प्रचार चालू केलो. टिकेट कोणाकूय मेळो, कोणाकूय मेळ्ळी जाल्यार आमी भारतीय जनता पार्टी कमळ म्हणून लोकां कडेन गेले आणि कमळ म्हणून पक्षा कडेन टिकेट मागली आनी दोन्ही कॅन्डिडेट आमकां दिल्ले आसात. दोन्ही कॅन्डिडेट बरे आसात, दोन्ही कॅन्डिडेट जिखपाचे कॅन्डिडेट आसात. मार्जिनूय भरपूर मेळोन जिखतले. आमकां
गांवांनी बरो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. जशें भाऊन म्हटलें तळागाळांतल्यान काम करून वयर सरलेले दोनी कॅन्डिडेट आसात. परत एकदां लोकां लागीं अपील करता की तांकां जिखतले सामके कॉन्फिडंट आसा पूण आमकां भोवमतान जिखपाक जाय, चड मार्जिनान जिखपाक जाय. आमचे दोनूय सीट जिखतले आनी परत एकदां शिरोड्यान कमळ फुलतले आनी भारतीय जनता पार्टीचो झेंडो ह्या शिरोडा मतदारसंघात लागतलो हे निश्चित आसा. 30 तारखेक जे जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन आसा त्या इलेक्शनाक शिरोडा मतदारसंघाची जबाबदारी म्हाका दिल्ली आसा एज अ प्रभारी म्हणून. आणि ते प्रभारी म्हणून काम करता आसतना आमकां जे कॅन्डिडेट गौरी शिरोडकर हे दिल्ले आसा त्या गौरी शिरोडकराचो आमी प्रचार करता आसतना सादारण एक फेरी आमची कंप्लीट जाल्ली आसा. आनी ती फेरी जेन्ना कंप्लीट जाली तेन्ना आमकां जर पळोवपाक मेळ्ळें की असो भरघोस असो प्रतिसाद सगळ्या लोकां कडेन मेळिल्ले आसा. आतांच आमच्या मिनिस्टरान सांगलां त्या प्रमाणे आमचे दोनूय सीट जिखतले पूण भरघोस मतांनी जिखतले तर मात सुद्दां दुबाव ना. भारतीय जनता पार्टीचें काम आज पर्यंत तळागाळांत जर ज्या कार्यकर्त्यांनी पावयला तेच कार्यकर्ते आमकां जिखून हाडटले हितून मात सुद्दां दुबाव ना. आमी म्हणटात की आमचे स्टेटीनी आमचे भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा आनी जिल्हा पंचायतीचो मेंबरूय जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचो येतलो तेन्ना आमकां गांवचो डेव्हलपमेंट करपाक खूब बरें पडटलें. आनी त्या खातीर म्हजें सगळ्यांक आव्हान आसा की आमचे दोनूय जे सीट आसा बोरी आनी शिरोडा हे दोनूय आमी भरघोस मतांनी निवडून हाडुया. आनी त्या खातीर तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद आनी सहकार्याची अपेक्षा करता. सगळ्यांक देव बरें करूं. सगळ्यांक नमस्कार. जशें उतर दिल्लें त्या उतरा प्रमाणे आज आमी विकू केरकर यांचो कुट्टी कॉन्स्टिट्युन्सींतल्यान फॉर्म भरला. फॉर्म भरपाक आमचे ZP प्रियाचारी आनी आमचे हांगाचे कावन्सिलर गिताली तावलीकर, वेदिका पंच मेंबर बाबू आनी हांगा सगळे आमचे मित्र मंडळी जमल्यात. आमी उतर दिल्ले पाळे खंयच्याच प्रेशराचेर आमी फाटीं सरचे ना. आमी अपक्ष म्हणून वतले आनी पूर्ण जोमान जिद्दीन देवाच्या आशिर्वादान आमी फुडें सरून आमचो फॉर्म आज भरला आनी फुडें सरले. कितले पर्सेंट जाले आतां सध्या डोर टू डोर कॅम्पेन? डोर टू डोर खूब उरल्या. हांगा डोर टू डोर कॅम्पेनाचो प्रॉब्लेम ना कारण आमी डोर टू डोर काम करतात. पण आतां कितें सिम्बॉल मेळटलो तो 11 कितें 12 तारखेक मेळटलो. तो सिम्बॉल 18,000 19,000 वोटर्सांक पावोवप हे खूब इम्पॉर्टंट गरजेची गरज आसा. कारण सिम्बॉलाक फक्त 6 ते 7 दीस दिल्या. ते हरशीं म्हाका दिसता थोडे म्हाजे दीस जर चड आशिल्ले जाल्यार गजाल वेगळी जातली आशिल्ली. पण म्हाका दिसता आमकां आनी आमच्या कार्यकर्त्यांक एक तरेची ताकद ही की 5 दिसान आमी 6 दिसान सिम्बॉल कशें पावूंक शकतले. आनी ताच्या खातीर हांव तुमकांय सगळ्यांक मिडिया भावांक रिक्वेस्ट करता की आमकां मातशें मदत करा सो दॅट घराघरान सिम्बॉल पावपाचो आनी घराघरान सिम्बॉल वचपाचो आनी बिकू केरकाराचें नांव फुडें वचपाचो हाचो तुमचो सगळ्यांचो आमकां आशिर्वाद जाय. जेन्ना हांव एक BJPचो पयलींचो ग्रासरूट कार्यकर्ता खूब वर्सां पक्षा खातीर काम केलें. पूण पक्षांतल्या कांय मनशांनी फाटल्या आमच्या पंचायतीच्या सरपंचाच्या इलेक्शना पासून म्हाका त्रास करपाक सुरवात केलो. म्हाका खंय तरी सायडलायन करपाक चालू केलें. आनीक जेन्ना सरपंचाची निवडणूक घातलेली त्या दिसाक म्हाज्या घरा कडेन पोलीस सुद्दां धाडले. हे म्हाका सामको एक मानसीक सामको एक धक्कोसो जातलो. इतले वर्सां हांवें कार्य केलें पक्षा खातीर आनी म्हाज्या घरा कडेन घरापर्यंत आनी तेजे नंतर पंचायतीत पर्यंत म्हाज्या फाटल्यान पुलीस आयले. हो म्हाका एक मानसीक धक्को लागलो आनी ह्या हितूंतल्यान सगळ्यांतल्यान एक सुटका करपा खातीर हांवें BJP सोडली. हय, गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून आमी आयज पेडणे तालुक्यांतले 2 मतदारसंघ जसो आमचा काँग्रेस पक्षा बरोबर अलायन्साची बोलणी चालू आसली अजूनही चालू आसत. पण आज मुहूर्त बरो आसल्या कारणान आमी नॉमिनेशन फायलिंग करून दवरला कारण फाल्यां परत लास्ट डे आसा. सो आमी धारगळ मतदारसंघ आणि मोर्जे मतदारसंघ म्हणून अशे आमी 2 मतदारसंघान आयज उमेदवारी दाखल केल्या. धारगळचो आमचो उमेदवार आमचो अनिकेत साळगांवकर आणि मोर्जीची उमेदवार आमची शिल्पा मामल अशा दोगांयचो आमी आतां नॉमिनेशन फायलिंग केलां. संपूर्ण गोंयभर आमी काँग्रेसी बरोबर अलायन्स करतना आमी 8 सिटांचो आमचो हें आसा तेंचे कडेन. ज्या 50 सिटांसून 8 सिटांनी आमी तेंचे कडेन मागणी दवरलेली. तशें दक्षिण आनी उत्तरेकसून आमी 5 लढयतलो आनी पेडण्यासून आमी 2. हे 2 मी तुमच्या समोर आतां. पण ह्यो टिकेटी दिवपाक काँग्रेसी बरोबर तुमी आतां कितें जाता म्हणजे टिकेटी केव्हा दिवप? खरं म्हणशी जाल्यार हें जावपाक जायना. आमी सादारण 2-3 म्हयन्या पयलीं सुद्दां तुमच्याच माध्यमांतल्यान म्हटलां ना की तांकां खबर आसा डेफिनेटली पार्टी चीफ विजय सरदेसाय हो अजूनही थंय तेंच्यांनी आतां तेंचे बरोबर एक तडकाफडकी बैठक आपयल्या. त्या बैठकीन ते आसत बसलेले. थंय निर्णय काही जातलो तो शेवटी तुमच्या समोर येतलोच कारण आता काय दीस उरक ना. म्हाका दिसता नॉमिनेशन क्लोज जावपाक म्हाका दिसता 24 वरां उरक ना. ताका जाल्यार
कितको वेळ तुम्ही म्हटल्या त्या एका की कितको वेळ म्हणणार कारण लोकांची अपेक्षा आसा लोकांची इच्छा आसा की आमी संघटीतपणे लढो दिवपाचो आणि कितके आमी ड्रॅग करीत वयतलो वातावरण तसं विरोधी गटांक बरं आसा पोशक आसा ताका लागून तुज्या प्रश्नाक उत्तर ह्याच म्हणटे की उशीर जरी जालो जाल्यार प्रचाराक आयच्या दिसा पासून आमकां 10 दीस मेळटात त्या 10 दिसान शक्यतो जिल्हा पंचायतीच्या उमेदवारांक ह्या डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करप इज अ मस्ट कारण बहुतेक हे नवखे चेहरे असतात खुबश्या घरांत परिचित नसतात त्याच्यामुळे एका उमेदवाराक 3-4 अश्यो पंचायती येतात काही उमेदवारांक 5 पंचायती येतात ताका लागून डोर टू डोर कितक्या फास्ट आटपतले हो विशय ह्या जसं एसेंब्लीचं इलेक्शन जाता तसं इलेक्शन ह्या जायना त्याचो आयज आमी बघलो जाल्यार हवाय तशी मोठी आसता अशातलो भाग ना जो आमी विधानसभेच्या निवडणुकीक आसता तसो पण तरी सुद्दां नवखे उमेदवार जरी असले जाल्यार तरुण असत उमेदवार हे घराघरान आपलो प्रचार पावयतले आणि आरजी बरोबर कित्याक तुटांक नसली आमचे बरोबर आमी जे 8च आमी सगळ्यांत मायनॉरिटी सीट आमची असले सगळ्यांत आमचे पेक्षा मातशे जास्त सीटाच्या सुरवातीच्या वाटाघाटीक हे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे आसले आणि त्याच्या वयर काँग्रेस पक्षालो जो प्रॉमिनंट पार्टी आशिल्ली आसा पण आमच्या बरोबर त्यांचा हे जाल्लो जो काय आमचे हे आसलो आता ओवरऑल आमचा टचअप आसला आणि ठरलेले बीन सीट शेरिंगान मागीर काँग्रेसी बरोबर त्यांची बोलणी जाताना मागीर थंय काय जालें कारण आमी तेतून अपेक्षीत नसलो आणि उपस्थितूय नसलो तेवढं आमकां आतां कळंक ना काय एक्झॅक्ट जाला फक्त ओके आता हे दोनूय उमेदवार तुमचे ते युती आसले जाल्यार काँग्रेसच्या आसतले सेंट्रल मिनिस्टर पदाधिकारी येयला आणि तो त्यांच्याकडे बोलणी करता तेतून आमचो विषय प्रश्न आहे आतांच आमी आयज दीस बरो आसल्या कारणान आतांच आमची अर्ज आमी तांकां व्हरून दिलेलो आसा आमच्या मदीं पार्टीचे नॉर्थ गोवा अध्यक्ष दीपक कलांगूकर आसा आमची कॅन्डिडेट शिल्पा मामल आनी तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता आज सांगपाक एकूच म्हणजे की जिल्हा पंचायत निवडणूक ही 20 डिसेंबराक आहा आनी आज आमी अर्ज दाखल केला ताका लागून आमकां धारगळ मतदारसंघान 24 बूथ येतात सो आमी जास्त आमी ऑलरेडी कंप्लीट केल्लेले आहा आतां दीस कमी आसल्या कारणान आमी ते कवर करतले अशें आमकां आनी आमचे लोकय सगळे आमचे जमले आनी लोकां कडसून आमकां अपेक्षा आहा की आमी बरी मार्जीन घेवन आमी एक विजय सदस्याचे हाड आमी बरे बळकट करतले अशी लोकां कडल्यान अपेक्षा करता शिल्पा मामल मोरजी जिल्हा पंचायत निवडणूक गोवा फॉरवर्डच्या पक्षांतून हांव निवडणूक लढयता आणि फाटले 10-12 दीस जाले आमचे 21 बूथ आसा तितून हांव सगळ्याक आतां सद्या डोर टू डोर कंपेन म्हणजे चालू आसा आणि ऑलमोस्ट आमचे कवर जाल्ले आसा ह्या 10-12 दिसां फाटले आणि जास्तसो म्हणजे मोठो प्रतिसाद आसा म्हाका आणि जास्तशी आमची लेडीज विंग आसा तेंच्यानी बऱ्यापैकी म्हाका सपोर्ट केल्लो आसा आणि म्हाका दिसता की एक बदल घडपाक जाय त्या नुसार हांव फुडें सरलेलें आसा आणि सगळ्यांचो म्हाका सपोर्ट आसा थँक्यू तुम्ही आता भाजप सोडलात पळय भाजपचे तुम्ही निष्ठावंत एक कार्यकर्त्या बरे काम केलं तुम्ही त्याचो परिणाम जातलो ह्या इलेक्शनाक तुमकां कितें दिसता लोक रावतले तुमच्या बरोबर बीजेपी वाले बी लोक रावतले कित्याक एक व्यक्ती म्हणून हांव सगळे मांद्रेन किंवा म्हणजे आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन परिचित आसा आणि जास्तशे लोक बरें डिसिजन घेतला तो आसा योग्य पण एक बदल घडपाक जाय सो आमी तुजे फाटल्यान आसा सर फुडें म्हणून कशा निवृत्ती जिल्हा पंचायत निवडणुकी हो अजून पर्यंत आम्ही जर पळयल्यो जाल्यार ह्यो इंडिव्हिज्युअल लायनअपाचेर जाता गोवा फॉरवर्ड पार्टीन पयले फावट पार्टी लायनअपाचेर ह्या निवडणुकीक भितरसून हे घेतला भाग घेतला आणि ना जाल्यार हांव सुद्दां 2 वेळाचो जिल्हा पंचायत मेंबर आसलो हो पयलीं तेन्ना पक्षाचें चिन्ह वगैरे नासलें गोंयांत जेन्ना स्थापन जाली जिल्हा पंचायतीच्या दुसऱ्या टर्मा पासून हांव जिल्हा पंचायतीच्या हेतून आसा आनी हांव कंटिन्युअस 2 वेळाचेर आसा काळांतरान 2015 नंतर मागीर हे पार्टी चिन्ह येयलें पण म्हाका याद जाता की पयल्याच वेळाचेर पार्टी चिन्हाचेर हे भाजपाचेच फक्त उमेदवार आसले आनी इतर सगळ्या पक्षांनी हे इंडिव्हिज्युअल दवरले तसो आतां आमी पळोवपाक गेले जाल्यार मेळ्ळा त्याच्यामुळे ह्यो सगळ्यो वाटाघाटी करता म्हणसर तडजोड करता म्हणसर ताका टायम गेला इतलेंच बाकी हांगासर तसो पक्ष लायनअपाचेर हांगासर कशें जशें इंडिव्हिज्युअल तुमी जसं शिल्पाक प्रश्न केलो की भाजपवाले रावतले काय अशें कशें इंडिव्हिज्युअल एक टच असल्यामुळे आणि एखादी प्रतिमा उमेदवाराची असल्या कारणान त्याच्या बरोबर लोक रावतलो सगळे 70चे तिन्ही आमचे सगळे महिला सगळे आमचे कार्यकर्ते तरणाटे या रे बेगीन आमचे पर्याय मतदारसंघाचे आमदार डॉक्टर दिव्या राणे आणि तिचे कॅन्डिडेट्स आमचो निलेश परवार आणि नामदेव च्यारी हे 2 होंडा आणि केरीचो कॅन्डिडेट आमचो सगळो लोक
आमचो 70रीचो लोक, आमचो स्वाभिमानी 70रीचो लोक तो, आनी तांकां आश्वासनां आमी दिल्ल्या. आमी सरकारान मंत्री रावन बेश्टे आमी वयले वयर आश्वासन दिवंक ना, पूण तेंचे भुरग्यांची जी अपेक्षा आहा, लोकांची जी अपेक्षा आहा, हे आमी पूर्ण करून आमी फुडें वयतले 2027च्या इलेक्शना पयलीं. देवाचो आशिर्वाद 70रीचे जनतेर आहा, 70रीचेर आसा, उसगांवचेर आसा. आयज आमचे 4 कॅन्डिडेट, आमचो निलेश परवार केरी, ते नामदेवचारी होंडा, प्रेमनाथ दळवी जो म्हाजो 20 वर्साचो कार्यकर्तो आयज नगरगांव, आनी समीक्षा नायक. आमी भंडारी समाज, आनी परत एकदा सांगता सगळ्या लोकांक की आमी भंडारी समाजाचे कॅन्डिडेट थंय दवरला, म्हणजे बहुजन समाज. आमचो मुख्य म्हणजे बहुजन समाजाचे कॅन्डिडेट, आमचे बहुजन समाजाचे आमी सगळे आमच्या लोकांक एकत्र हाडपाचो आमचो प्रयत्न. हांव स्वता बहुजन समाजाचो. भाऊसाहेब बांदोडकर बहुजन समाजाचो आयज मुख्यमंत्री जावन गेलो. प्रताप सिंग राणे बहुजन समाजाचो मुख्यमंत्री जावन गेलो. प्रमोद सावंत बहुजन समाजाचो मुख्यमंत्री आसा. आनी जायते मुख्यमंत्री गोंयांत बहुजन समाजाचे कित्याक आमी उल्लेख करता, आमी सगळे समाजाक, आमचो SC भाव असो, ST भाव असो, आमचे सगळे समाजाक एकत्र व्हरून एक वेगळे तरेचे आमचे मुस्लीम भाव, आमचे क्रिश्चन भाव, आमचे सगळ्या लोकांक आमी ह्या बॅनराचे सगळे आमी युनायट करून गरिबांची सेवा वेगळे तरेन करपाचो आमी प्रयत्न करतले. 70रीची जनता आनी 70रीचे प्रत्येक निवडून आयिल्लो कार्यकर्तो आयज खंयच्याय भागान आमी आयज चुली पर्यंत पावल्ले कार्यकर्ते, आयज आमी स्वता चुली पर्यंत पावल्या. ते चूल कशी पेटून उरपाची आनी गरिबाची कशी सेवा करपाची हे आमी पळयल्या. ह्या गरिबाक हे सरकारान वेगळे तरेचो आधार दिवपाक जाय, वेगळे तरेचे एक धीर दिवपाक जाय, आनी गरिबाकडे पयसो घराकडे उरपाक जाय. हे योजना घेवन 2027 पयलीं आमी विधानसभेचे इलेक्शनाक वयतले. भुरग्यांची अपेक्षा जी आहा आमी कशें पूर्ण करतले ते उत्तर हांवें मिडियाक दिवपाची गरज ना. ते आमी उत्तर आमी योग्य तरेन आमी ते पूर्ण करून आमी लोकां मदीं परत एकदा 2027 भारतीय जनता पक्षाचे 4 कॅन्डिडेट 70 उसगांव निवडून येतले बहुमतान. देशाचे प्रधानमंत्री मोदीजी आनी गोंयान आमचो मुख्यमंत्री, त्याच बरोबर आमी सगळे जे पर्येचे आमदार डॉक्टर दिव्या राणे, ते जे काम करता आपल्या मतदारसंघात, म्हाका दिसता की ते बरें काम करता आपल्या दोन्ही मतदारसंघात. आनी हांव म्हाज्या मतदारसंघात लोकां पर्यंत पावपाचो हांव प्रयत्न करता. भुरग्यांची अपेक्षा जी आहा ती अपेक्षा पूर्ण करतले. जिल्हा परिषद आयज सत्ता कोणाची आहा? भारतीय जनता पार्टीची आहा. आयज 4 कॅन्डिडेट जर भारतीय जनता पार्टीचे बहुमतान निवडून आयले तर आमी आनीक सरकाराकडे झगडून आमचे कामां आमी योग्य तरेन 70रीची जनतेची आशा आनी अपेक्षा आमी योग्य तरेन आमी पूर्ण करूं शकता. म्हाका इतलें सांगूंक जाय मिडियाक, कोण कितें म्हणटा तेजेर आमी वचचे नाका. 20 वर्सां जालीं हांव लोकांची सेवा करता, हांव आमदार म्हणून. आयज तुमचे आमदार, एक महिला आमदार डॉक्टर दिव्या राणे आयज पर्या मतदारसंघात काम करता. आनी आयज आमकां लोकां मदीं वचून लोकांचे मनान कितें आहा तें समजून घेवन त्यांची आशा कितें आहा. गरीब केन्ना केन्ना लोकांक दिसता की गरीब आसलो म्हणून तो कांयच आपले व्यक्त करचो ना, तो व्यक्त करता. तेजे चेहरो पळोवन समजून घेवपाचें आहा की तेजे हृदयान कितें चल्लां तें. आनी तशेंच आमकां 70 सांबाळून दवरूंक जाय. भायले लोक येतले, प्रचार करतले, प्रत्येकाक अधिकार आहा डेमोक्रेसीन, कोणी कितें म्हणू शकता. पूण आमी लोकांक निराश करचे ना. आमी आयज हे 4 सीट आमी जिखतले. तेज्या भायर आमी 2027 पयलीं भुरग्यांची अपेक्षा आनी आशा जी आहा, भुरग्यांक प्रत्येक तुझे मिडियाच्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक सोदता, निराश जावं नाकात. वेळ येतलो 70रीचो वेगळो 70 फर्स्ट जातली आनी 70रीचे प्रत्येक युवक तेजे चेहऱ्यार वेगळे तरेची उर्जा आसतली. हेच आमी करून आमकां तुमकां दाखयतले आनी डिसेंबरच्यान आमी कामाक आमी लागुया. इतलें सांगून दोनूय आमचे कॅन्डिडेट्स आसा कोर्ताली आनी सांकवाळचे, बाय सेंट्रा रॉड्रिक्स आनी बा वसंत नायक, आमी ताका मोगान गोपी म्हणटा. सर तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता. सगळे आमचे दोनूय ब्लॉक्सांचे ब्लॉक मेंबर्स, एक्झिक्युटीव मेंबर्स, कार्यकर्त्यांक तांकांय हांव आयज परबी दिता की एक बरे 2 कॅन्डिडेट पार्टयेन तांकां नॉमिनेट केल्ले आसा. आनी आमकां खात्री आसा की लोक तांकां बऱ्या मतांनी, बरी लिडान तांकां निवडून हाडटले म्हणून. कित्याक सद्या एक गरज आसा बरे कॅन्डिडेट जिखून हाडपाक. कित्याक आमी पळयलां की कॅन्डिडेट येतात, जिखतात, कांय जायना. कंट्रोल्ड बाय पार्टी आनी पार्टीच्या लिडरां बराबर ऑर MLA मिनिस्टरां ताजे अंडर दबाव येता. सो पिपल्स कॅन्डिडेट म्हणटा पळय तसले आमी घाल्या. आनी गॅरंटी आसा दॅट पीपल वील वोट फॉर अ चेंज. काँग्रेस पार्टीक चडान चड देव बरें करूं म्हणटा की म्हाका कॅप्टनाचो विश्वास तसोच म्हाजेर आसा, तसो काँग्रेस पार्टीचो विश्वास म्हाजेर दवरून कॅप्टन बाब फुडें रावन म्हाका तिकेटी मेळिल्ली आसा. आनी हांव लास्ट टायम जडपी आशिल्लो तेन्ना जायतेशे डेव्हलपमेंट जाल्ले.
सो ते बेजाचेर पार्टीनी पळयलें जो कोण मनीस काम करता आनी खऱ्या खातीर वावरता ताका लागून म्हाका ही तिकेट फावो जाला आनी हांवें जें डेव्हलपमेंट केलां तें आजून लोकांच्या दोळ्या मुखार आसा ताका लागून आमचे ब्लॉक आसा आमची महिला ब्लॉक आसा तशेंच सगळे म्हाजे आमचे कार्यकर्ते आसा पंच आसा सरपंच आसा ते आमचे बरोबर आसा आनी हो एक संदी चान्स जो दिल्लो आसा तो काँग्रेस पार्टी खरेंच हे पाटी चडांत चड आमचे मार्जिनान लोक आमकां निवडून हाडटलो आनी आमचे जिल्हा परिशदेचे आमचे पॅनल जातले फॉर्म हे हांव सांगून देव बरें करून I'm against coal and against the environment, whatever is being done wrong, like the railways double tracking and the coal that has been disturbing us with health hazards. So that is why I have decided to be a part of the Congress team and be the ZP out here, and that will be a better way to fight out in a better way. Have you started a campaign? Yes, the campaigning has started. How is the response? The response is very good. In fact, I am the people's candidate. Actually, everybody has approached and they told me that you be the candidate because I have been always fighting against this double tracking and coal. I am also a victim of the coal thing, so they have put me forward. नमस्कार. आज आमचे सत्तरी बागान हांगा वाळपय आमी आज आमचे चारी कॅन्डिडेटाचे आज नॉमिनेशन भरपाक आयल्या आनी आमचे बरोबर आमचे चारी कॅन्डिडेट आसा 3 कॅन्डिडेट आमचे पर्याचे 2 कॅन्डिडेट आमचे निलेश परवार नामदेव चारी आनी वाळपयचे नगरगांव झेडपीचे आमचे प्रेमनाथ दलवी आनी चौथी कॅन्डिडेट आत्ता उसगांव गेल्या फॉर्म भरपाक 3 कॅन्डिडेट हांगा आसा आनी आमचे बरोबर आमचे ह्या 4 8 आनी आमचे 4 12 आमचे सरपंच हांगा सगळे आसा इन्क्लुडींग आमकां साखळी मतदारसंघाचे आमचे हरवळे पंचायत लागता ताजे बी सरपंच आनी सगळी पंच मेंबर्स हांगा आसा आज आमचे बरोबर फॉर्म भरपाक आनी हो खूब आनंदाची गोष्ट कित्याक तुमी पळयता कितले लोक हांगा जमा जाले आमचे फॉर्म भरपाक तांकां प्रोत्साहीत करपाक आनी आमकां खात्री आसा की येता ते 20 तारखेक जेन्ना मतदान जातले आमचे कामाची पावती आमकां मेळटली देवाचो आशिर्वाद आमच्या लोकांचो प्रेम आनी आमचेर पळय जो विश्वास आसा ते लोक दाखयतले आनी येता ते 20 तारखेक भरघोस मतांनी आमचे कॅन्डिडेट डेफिनेटली चारी कॅन्डिडेट जिखून येतले ताची कांयच शंका ना पण मेन म्हणटा ते भरघोस मतांनी जिखून येतले हाजी म्हाका खात्री जाल्या आज कित्याक लोकांची हांगा संख्या पळोवन आनी उत्साह पळोवन जे युवा जावनी की आमची ज्येश्ठ नागरीक जे हांगा आयल्या सगळी महिला हांगा जी सगळी जमा जाल्या प्रत्येक पंच मेंबर हांगा आसा आमचे मंडळ अध्यक्ष हांगा आसा आमचे श्रीपाद आनी प्रत्येक सरपंच पंच मेंबर्स आनी खूब अभिमानाची आनी एक खूब खुशीची गोष्ट ही की आमी फॉर्म आमच्या कॅन्डिडेटा बरोबर आज आमी भरपाक पावले आनी मागता देवा कडेन की तांची कृपा दृष्टी आनी आशिर्वाद आमचे चारी कॅन्डिडेटाचेर आसच्यो आनी तांकां भरघोस मतांनी निवडून डेफिनेटली आमचे लोक हाडटले कित्याक जे आमचे कार्य इतले वर्सां चालू आसा सत्तरी बागान ताजो आशिर्वाद लोकांचो आशिर्वाद आनी प्रेम आमचे बरोबर आसतलो आनी आमच्या कॅन्डिडेटांचेर आसतलो आनी जे कितें कार्य आमी हाजे फुडें करतले कित्याक आमी हाका झेडपीक आमी सेमी फायनल म्हणटात हे सेमी फायनलीक जेन्ना आमचे चारी कॅन्डिडेटाक सामके अव्वल नंबरान ते पास करून दितले अबाउट डिस्टिंक्शन पास करून दितले तेन्ना फुडल्या वर्साची विधानसभेची जी फायनल आसतली ताका ताज्याकय जास्त मतदान दिवन आमचे लोक आमचेर आशिर्वाद दिवन परत एकदा सत्तरीन कमळ फुलयतले कित्याक हे दोन्ही सीट पर्या आनी वाळपय आमचे पर्या पहिल्या फावटी 2022 50 वर्सांनी भारतीय जनता पार्टीक हो सीट मेळिल्लो आसा आनी दोन्ही सत्तरीचे जे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सीट परत एकदा 2027च्या इलेक्शनाक हे जेन्ना चारी सीट आमकां भरघोस मतांनी आमी आतां 20 तारखेक जिखतले तेन्ना म्हाका खात्री आसा की 2027 परत हे दोन्ही सीट आमी भारतीय जनता पार्टीक परत एकदा हांगा दोन्ही सीटांनी कमळ फुलयतले आनी असोच आशिर्वाद आमचो लोकांचो आमचेर आसतलो आमच्या पार्टीचेर आसतलो मोदीजी जे आमचे माननीय मुख्यमंत्री आसा प्रमोद सावंत
तांचे नेतृत्वाखाली आम्ही काम करतात. आमचे मोदीजी आसा तांचे नेतृत्वाखाली आम्ही काम करतात आणि भारतीय जनता पार्टी केंद्रांनी सरकार आसा, राज्यांनी सरकार आसा आणि ही डबल इंजिन सरकार आणि आमची 70ची डबल इंजिन सरकार आमच्या लोकांपर्यंत आम्ही काम आमचे पावयतले. ती लास्ट गव्हर्नमेंटाची स्कीम आसूनी की नोकरी आसूनी प्रत्येकाच्या घरान आम्ही सरकारी नोकरी दिवपाक जाता तितले बेगीन आम्ही पावयतले आणि जे आम्ही आश्वासन दिलं आमच्या लोकांक ती जी कितें सार्वजनीक कामां जावनी की व्यक्तिमत्व कामां जावनी की तांची रोजगाराची कामां जावनी सगळे ही पावती आमी तांकां तांचे पर्यंत पावयतले आणि तांचो असोच आशिर्वाद आणि आशा आणि अपेक्षा घेऊन आमी फुडें सरतली. तुमकां सगळ्यांक परत एकदा खूप खूप देव बरें करून आमचे चारय कॅन्डिडेटांक खूप खूप अभिनंदन आणि ऑल द बेस्ट म्हणटा की बरेपैकी मतदान जावनी. हरवळेचे हांगा फूल पंचायत हांगा आयल्या. तुमकां खूप देव बरें करून की आज तुमी आमचे बरोबर जुडले आमचे फॉर्म भरपाक आणि मागता की तुमचो सपोर्ट तुमचो कॅन्डिडेट हांगा नामदेव च्यारी तुमच्याच बाजू हांगा आसा. तुमचो फूल सपोर्ट हरवळेचो ताजे कडेन आसचो आणि ताका भरघोस मतांनी तुमी निवडून हाडटले आणि आमचे निलेश परवाराचे केरीचे आमचे कॅन्डिडेट आमचे हांगा दळवी आमचे नगरगांव चे कॅन्डिडेट हांकां तिगायकय 70चे भरघोस मतांनी आमचे 70ची जनता भरघोस मतांनी निवडून हाडटली. समीक्षा नायक आमची उसगांवची कॅन्डिडेट फिमेल कॅन्डिडेट ती आता फॉर्म भरपाक गेल्या. खंय बी उसगांवची जनता दाखयतली की जे कार्य विश्वजीत राणेन तांच्या मंत्र्यान केला या इतल्या वर्सांक तांचो आमदार जावन आणि मंत्री जावन ते तांचे फळ तांकां मेळटले 20 तारखेक आणि भारतीय जनता पार्टीक आमी हे भेट आमी 20 तारखेक दितली. सगळ्यांक परत एकदा देव बरें. आज आम आदमी पार्टी आमी सालसेतसून 5 to 6 एप्लिकेशन नॉमिनेशन्स आज आमी भरपा येयलो आहे. आज गोंयकार चोयता की आमगे जे फोर्स आहा तितून डिफेक्टर न्हय. आमगे जो फोर्स आहा तो लोकां फटोवपा फोर्स न्हू. आमगे जो फोर्स आहा तो 10 वर्स पयलेंय म्हणटालो की वुमन सेफ्टी जाय, फ्री इलेक्ट्रिसिटी सरकारान दिवपा जाय, कंटिन्यूज इलेक्ट्रिसिटी दिवपा जाय, एड्युकेशन बरें दिवपा जाय, हेल्थ सर्वीस दिवपा जाय. 10 वर्स पयलें होच आमगे प्रचार आहलो. आज 2025 जेन्ना आम झेडपी वयताय होच आमगे प्रचार आणि हेच्या मुखार 2027 होच प्रचार आसतलो. हेजेर हें कळोन येता की द प्रेझेंट गव्हर्नमेंट जो बीजेपी सरकार आहा तो सगळे पाटेंटू लोकांक घेऊन हो सरकार तेम घडयलो आहा आणि हे सगळे पाटेंतू लोक जे कोण तेंगे सरकारांक गेलो आहे तेंगे फिलॉसॉफी एकू आहा आणि तेंगे फिलॉसॉफी म्हणटा ती गुंडा राज, लोकां बायलां माराय, लोकां भुरग्यां माराय, लोकां चोराय, रेस्टॉरंट चोराय, इलिगल सगळ्या करून दियाय आणि हेच आज सरकार चलयता. आज जी आम आदमी गेली जो फोर्स आहा हो गोंयभर एकू मेसेज घेवन वयता, वी डू नॉट वॉन्ट गुंडाराज, वी डू नॉट वॉन्ट इलिगल. आमकां शेत पुरयलो नाकाय, आमकां दोंगर पुरयलो नाकाय. आमगे जें दायज आहा गोंयचें दायज तें गोंयचें दायज सांबाळपाक हो फोर्स वाडत आहा आणि फॅमिली वाडत आहा. गोंयचें दायज जें आहा तें आमी फुडले पिळगेक आतां राखतले आणि राखत रावतले. आम आदमी पार्टी जिखतले रे जिखतले, जिखयतले जिखयतले. ओके, म्हाका कॅन्डिडेटाची नांवां सांग. आनी आज आमचे बारार आमगे महा आय थिंक एवरीबडी वील इंट्रोड्यूस देमसेल्स. My name is Antonio Leon Fernandez, ZP candidate for Kolwa constituency. मेरा नाम जेरोमिना क्लासो, गवान रायचे, राया कॉन्स्टिट्युएंसी. Beatriz D'Souza, Naveling constituency. Joseph Pimenta, sitting ZP of Benoli, now Puttun Ankore, Benoli Ankore, आम आदमी पार्टी so candidate आम पुतून बसता. कार्यकर्त्यांनी आमच्या आयज तांकां आमच्या पक्षान तिकेट दिली आणि त्यांच्या बहुसंख्येन लोकांनी आज तांकां तेंको दिल्ले कडेन आसा. आमी 2 दीस जाले आमी कॅन्डिडेटा बरोबर भोंवता आणि आमकां उत्कृष्ट असो प्रतिसाद मेळटा. कारण आमचे मोदीजीन केल्लेले कार्य तेजे डेव्हलपमेंट, आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंत केल्लेले गोंयचे डेव्हलपमेंट, जावं आमदार म्हणून केल्लेले डेव्हलपमेंट, जावं आमचे झेडपीन परेशान केल्लेले डेव्हलपमेंट, हे सगळे लोकांच्या नदरे मुखार आसा. आणि आमकां खबर आहा की प्रत्येक स्टेटीन आमी पळयता आतां इलेक्शन जाता. फाटल्या दिसांनी बिहार इलेक्शन जालें आणि 200 पेक्षा चड सीट घेवन आमी जिखलेले कडेन आसा. हें दाखोवन दिता की बीजेपी शिवाय पर्याय ना आणि आमच्या प्रत्येक
मतदारसंघात आमी पळयता आमचो डेव्हलपमेंट जाता आणि लोक आमकां आमी जेन्ना भोंवता तेन्ना सांगता की गोंयांत फक्त हेच्या पयलीं कितलींशीं सरकारां येवन गेली पूण खरो जर विकास कोणी केला जाल्यार बीजेपीन केला आणि लोक आज हळूहळू आमच्या हिंदू मुस्लीम जावं कॅथलीक भाव सगळे आज बीजेपी बरोबर आसा आणि म्हाका पूर्ण खात्री आहा की नावेलीची दोन्ही सिटां जावं आमचे लक्ष्मी शेटकर आणि सत्यविजय नायक आमी मोठ्या संख्येन भोवसंख्येन आमी तांकां निवडून हाडटले आणि आमचो विकास हो आमचो मुद्दो आसतलो आणि आमचे सगळ्या मंत्रीगण त्याचे आमदारांचो ह्या वेळाचेर आमकां तेंको आसा आणि आमी सगळे ह्या कॅम्पेनिंगाक आमी पार्टिसिपेट जातले येणाऱ्या काळात आमी डोर टू डोर कॅम्पेन करतले खंयचे एक सुद्दां घर आमी सोडपाना आनी प्रत्येकाक आमचे विनंती आसा की बीजेपीक तुमी चड मतांनी निवडून हाडले जाल्यार आमकां एक बरो फोर्स मेळटलो कारण आमकां आमच्या मुख्यमंत्र्याक सांगपाक शकता आमी की बाबा नावेलीन सुद्दां आमी बीजेपीक बऱ्या मतांनी निवडून हाडपाक शकता आनी आमी जाता तितले प्रोजेक्ट जावं आमचे डेव्हलपमेंट हे सुद्दां आमी भरपूर करूंक शकतले आणि ह्या दोन्ही कॅन्डिडेट आमचे सक्षम आहा आणि ते आमचे खूबशे पयलींचे कार्यकर्ते आसा आणि आज तेंचेर जबाबदारी दिली ही जबाबदारी हांगाच जमलेल्या सगळे आमचे कार्यकर्ते आमी अशें समजता की आज हे कार्यकर्ते आहा ते सगळे कॅन्डिडेट ह्याच भावनेन आमी सगळे काम करतले आणि येणाऱ्या काळान 20 तारखेक आमी भोवसंख्येन भायर सरून बीजेपीक मत मारतले आणि 22 तारखेक हो आमचो विजय निश्चित आहा. हे रिस्पॉन्सिबिलिटीन जो जबाबदारी भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्षान आनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमकां दिल्लेली आसा आनी म्हाका प्रभारी म्हणून दवल्ली कॉन्स्टिट्युन्सीचो दिल्लेलो आसा. म्हाका पूर्ण खात्री आसा जे प्रमाणे आतां 2-3 दीस जाले आमी डोर टू डोर कॅम्पेनींग करता आनी हांव स्वता कालच्यान तेंच्या बरोबर हांव डोर टू डोर कॅम्पेनींग जेन्ना करता जाल्यार लोकांचो जो प्रतिसाद मेळपाक लागलो आसा तो एकदम उत्तम मेळपाक लागलो आसा. कित्याक लागून आमचे आमदार उल्हास तुयेकरान जे ग्रासरूट लेवलाचेर तो एक लोकां कडेन कॉन्टेक्टान आसा. ईच एंड एवरी घरान जेन्ना आमी वयताले ताका बऱ्या भशेन ते वेलकम करताले आनी जे तेणें कार्य आयज केल्लेलें आसा कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हाका दिसता तेजी पावती आमचे झेडपी कॅन्डिडेट दोनी मॅडमीक तशेंच आमचे सत्यविजयाक हांकां दोगांकूय मेळटले आनी दोगूय जाण भोवमतांनी जिखून येतले. हेजे लागून आमचे कार्यकर्ते जे आसा भारतीय जनता पार्टीचे पूर्ण ताकदान काम करीत आसा कित्याक हांव तांचे भितर एक जोश पळयता. एक तेंच्यांनी सगळ्यांनी एक डिटर्मिनेशन घेतलेलें आसा एक दोन्ही सिटाक लागून आमी वावर करतले आनी जाता तितले भारतीय जनता पार्टीचे हातभार स्ट्रॉंग करपाक लागून हे दोन्ही सीट झेडपीचे आमी जिखून हाडटले म्हणून असो निश्चय आमचे सगळे भारतीय जनता पार्टी सगळे कार्यकर्त्यांनी केलेलो आसा. आमचे बरोबर प्रभारी आसा नावेलीचो बाब दिपक नायकूय जो नावेली सिटाक लागून थंयसर वावर करता. तेज्या लागून हांव सगळ्यां कडेन मागता आयच्यान जे आमचे दोन्ही कॅन्डिडेटान फॉर्म भरल्या नंतर आयज आमचो परत प्रचार डोर टू डोर जातलो कॉर्नर्स मिटींग जातली पब्लीक मिटींगूय जातली आनी हाजे लागून पूर्ण तेंको दिवपाक आमचो भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष श्री दामू नायकूय आमचे बरोबर येवपाचे आसा. तशेंच गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेवूय येवपाचे आसा आनी तशें अन्य आमचे मंत्रीगण हेवूय येवपाचे आसा कॅम्पेनिंगाक लागून दोन्ही कॅन्डिडेटाक जिखून हाडपाचो हो आमी सगळ्यांनी निश्चय केलेलो आसा. एक जवळ 25% आमी केल्ले आसा. आतां 75% जे उरल्या पळय आतां आमी येणाऱ्या काळाक आमी पूर्ण करतले प्रत्येक घरा आमी पावपाक प्रयत्न करतले आनी म्हाजें सांगपाचें इतलेंच आसा जे लोक आमी वतना आमचे जे मतदार आसा आमचे हितचिंतक आसा ताका वतना समज आमी चुकोन मातशें खंय उरल्या जाल्यार तेणी समजावन आमकां घेवचें आनी आमचे बरोबर रावचें आनी हो विजय हो निश्चित करून दिवचो अशें मागता. हांव लक्ष्मी बाबुराव शेटकर हांव कमळाक उबें रावला तेन्ना हांव सगळ्यांची कामां आमच्या सरांच्या अंडर सगळ्यांची कामां सांगून तांकां करून घेतले आनी तुमी सगळ्या लोकांनी म्हाका बरें बहुमत दिया आनी जिखून हाडा. आयज आमी नावेली कॉन्स्टिट्युन्सीची 2 झेडपी सीट जी आमची दवल्लीम आनी तशेंच नावेली हे दोन्ही कॅन्डिडेटचे फॉर्म भरपाक लागून आमी मुद्दाम येयलेलो आसा आनी आमच्या बरोबर आसा आमचो दवल्ली झेडपी कॅन्डिडेट बाप सत्यविजय नायक तशीच मॅडम जी आमची नावेलीची कॅन्डिडेट आसा लक्ष्मी शेटकर. डेव्हलपमेंट विकास हो आमचे मुख्य स्थान हे आसा श्रेय आसा तातूंतले आमी विकास घडोवन हाडटले. आमचे आमदार आसा उल्हास तुयेकर हे सदोदीत नावेली मतदारसंघात काम करीत आसा. आमचो सरकार आसा नावेलीचे भरपूर लक्ष दिता. त्या दृश्टीन आमी हे दवल्ले मतदारसंघात जो हे आसा मतदारसंघ हो आमी काबीज करप. पयलींच्यान सतत 2 हेका पयलीं उल्हास रावलो उल्हास जिखून आयलो मागीर आमगे परेश नायक रावलो परेश जिखून आयलो आयज म्हाजी पाळी आयिल्ली आसा. हो मतदारसंघ जिखून येतलो हेतून मात्तूय दुबाव ना. आमचे साथ बरोबर आमचो मुरगांवचो आमदार
संकल्प आमोणकार, आमचे मंडळ अध्यक्ष बाब विजय सुरमे, मागीर दीपक नायक, हे सगळे बरोबर आहा. मागीर आमचो हो प्रमोद प्रभू. झडपी इलेक्शन येता त्या 20 तारखेक आसा आनी 11 तारीख पर्यंत सगळ्यांनी पक्ष अपक्ष इतर जे कोण आसा तांणी फॉर्म भरपाचे. आज मोगो पक्षाचे जे उमेदवार डिक्लेअर जाल्यात 3 सिटां ते आज आमचे फॉर्म भरतात. दोगांनी हांगा फॉर्म भरलो, तिसरो मांद्रे भरता. आनी आज म्हाका खूब आनंद जाता. एज युजल हे दोनूय सीट थंपींग मेजॉरिटीनी निवडून येता. आमचे दोनूय कॅन्डिडेट तुमच्या मुखार आसा. आमचे सरपंच, उपसरपंच, पंचायत बॉडी, आजी माजी सरपंच सगळे हांगा म्हजे आयिल्ले आसा. खुशी जाता की गेली इतली इलेक्शनां जिल्हा पंचायत जाली आनी तातूंत मडकय मतदारसंघात आनी श्रीवाळ मतदारसंघात जे आमी उमेदवार केले त्याच श्रीवाळ मतदारसंघात उमेदवार करून सदांच आमचे हे जिवंत जाल्ले आसा. आनी आतां जातीच्या धर्मांतल्यान आमी ही निवडणूक लडयता. म्हाका दिसता हायेस्ट वोटींग मडकयच्या पंचायतींतल्या जिल्हा पंचायत सदस्याक करपाक जाय अशें म्हाका मन वचून दिसता. आनी त्याच प्रमाणे हांव इतलेंच म्हणटा की सगळ्यांनी मन बसून विचार करप, प्रसार करप आनी आमच्या कॅन्डिडेटाक भरपूर मतांनी निवडून हाडप. बाब गणपत नायक हांणी केल्लें काम सगळ्यांक मुखार आसा. शिवळ मतदारसंघात रेडी आशिल्ल्या कारणान ते जरी नवे जाले तरी ते पंच आसा आनी पंच म्हणून ताणें बरें काम केलां. इतलेंच न्हय, लोकांक हातभार लायला, सुख दुखांत हातभार लायलो लोकांच्या आनी वेगळ्या वाठारांत परत एकदां कार्यरत रावपा खातीर ताका मोगो पक्षान तिकेट दिल्ली आसा. तांच्याय मतदारसंघांतले म्हणजे कुणय, वेलिंग प्रियोळ आनी मडकय अश्यो 3 पंचायती ह्या हेतूंत येतात. थंयच्याय कार्यकर्त्यांक रिक्वेस्ट आसा आमी फुडले 7 दीस 12 तारखेच्यान सगळ्यांनी मन बसून काम करपाक जाय आनी भरपूर मतांनी ताकाय निवडून हाडपाक. आज पर्यंत खंयी त्या मतदारसंघात जेन्ना जेन्ना आमचो उमेदवार उबो रावला तेन्ना तेन्ना भरपूर मतांनी वेलिंग प्रियोळ ह्या हेतूंत निवडून आयला. जसो आमचो बांदोडे पयलीं आशिल्लो, त्या नंतर कवळे आशिल्लो आनी कवळे पयलीं बोरी ह्या कवळ्याच्या हातूंत आशिल्लो, तेन्नाय आमचे बाय मनुजा नायक निवडून आयला. आनी आतां परत आमचे कवळे जिल्ल्यांत खुद्द कवळे पंचायत आडपय आगाप आनी बांदोडे ही मोठी पंचायत त्या कवळे ह्या विभागांत येता. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता सगळ्यांनी कार्यकर्त्यांनी एकठांय जाले जाल्यार 7 ते 8 हजार वोट्स नक्कीच आमच्या जिल्ह्याक मेळटली, त्या बद्दल दुबाव ना. परत एकदां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी म्हजे 2 शब्द आवडटे. नमस्कार. आज 8 तारीख आम्ही साऊथ गोवा जिल्हा पंचायत कवळे जिल्हा कॉन्स्टिट्युन्सी ह्या मतदारसंघात महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या वतीन आज आम्ही फॉर्म भरला. आमचे मदीं आसा म्हणजे आमदार बाबा जोळकर सर, गोंय पावर मिनिस्टर. दुसरे कॅन्डिडेट आसा आमचे वेलिंग पिरोळ आनी ती बाकी सगळे आमचे मडके मतदारसंघात पिरोळचे आजी माजी पंच सरपंच माजी ZP. म्हाका सांगपाक इतलें खुशी जाता की म्हगो पक्षान म्हाका दुसरो चान्स दिल्लो आसा. हांव सगळ्यां पयलून केंद्रीय समिती आनी अध्यक्ष बाब दीपक ढवळीकर, आमचे आमदार बाब सतीन ढवळीकर आनी सगळ्यांद आजी माजी पंच माजी ZP सगळ्यांचे हांव ऋणी आसा. कारण जो तुमी म्हाजेर विश्वास दवरिल्लो तो विश्वासाक हांवें प्रयत्न केलो फाटले फावट मॅक्झिमम काम करपाची.
आणि ते काम करता आसतना सावथ गोवा जिल्हा पंचायतीचे सगळे मेंबर जे 25 एक फॅमिली कशी काम केल्ली. आतां हांगा आमचे एक्स सरपंच एक्स ZP चेअरमॅन येवन गेली विश करपाक. हांव उतर दिता आनी सराकूय सांगता की तुमी जो म्हाजेर विश्वास दवरलो परत मॅक्झिमम कामां जी 4 पंचायती म्हाज्या मॅक्झिमम फंड हाडपाचें हांव आमचे मतदारसंघाचे वतीन सावथ गोवा जिल्हा पंचायतीन हाडून म्हाजी कामां जी आमचे पॉयंट सरपंच जी दवरता सरा कडेन आमी सगळे पॉयंट सरपंच आनी हांव आमदाराक घेवन सगळे विश्वासान एकठांयान आमी काम करतले. निसर्गातील सगळ्या देव देवतांक म्हजो साश्टांग नमस्कार. आज हांगा आमी नॉमिनेशन फॉर्म भरपाक आयिल्ले आसा, पण मगो पक्ष भाजप सरकारा बरोबर दृढ निश्चयान नातें सामकें घट्ट करून आशिल्ल्या कारणान आमकां वेलिंग प्रियोळ हो मतदारसंघ मगो पक्षाक दिल्लो आसा आणि मगो पक्षाच्या नेत्यांनी आणि अध्यक्ष दीपक ढवळीकर सर, मगो पक्षाचे ज्येष्ठ नेते, मडकय मतदारसंघाचे आमदार आमचे बाबसुदीन ढवळीकर सर हांच्या मनोकामना जशी जाली की अदितीक तिकीट दिवची म्हणून आणि सगळे म्हज्या मोघाळ असे मगोचे कार्यकर्ते मतदार आनी आजी माजी पंच हांच्या प्रेमान ही म्हाका तिकीट फावो जाल्ली आसा. तेन्ना त्यांनी दिल्ले ह्या आधाराच्या स्तंभान हांव फुडें वतलें आणि जे जे काम जे सर दितले आमकां मगो पक्षाचे म्हण कार्यकर्ते म्हण मतदार म्हण जे कितें तेंचे आसतलें तें हांव फुडें घेवन वतलें. आनी वेलिंग प्रियो जो पयर आमकां महिलार जो राखीव दिल्लो आसा न्ही तातूंत हांव अदिती देविदास गावडे हे फुडें वतलें आणि हे सगळ्यांचे सहकार्यान वतलें. आणि सांगपाचें म्हळ्यार ही जी तिकीट आसा न्ही तुमची तिकीट आसा, तुमी म्हाका दिल्ली आसा ती हांवें घेतिल्ली आसा. तेन्ना हांव एकटेच न्ही फुडें वचचें ना, तर तुमचो आधार घेवन फुडें वतलें. जशें नुस्तें उदका शिवाय रावूं शकना, तुमचे शिवाय हांव फुडें वचूं शकना. इतलेंच सांगून हांव म्हजे 2 शब्द जाय. सगळे मगो पक्षाचे जे धोरण आसा ते भारतीय जनता पक्षाचें धोरण आसा आनी त्या खातीर युती जाल्ली आसा. 11 तारखे नंतर स्पश्ट जातलें कोण खंय आसा वेगळ्या प्रश्न. आणि खूब जाण अपक्ष उबे रावल्या, दुसरे पक्षाचे उमेदवार उबे रावल्या, ते कोण कोण विड्रॉ करतात ते सगळे पळयल्या नंतरूच तुवें जो प्रश्न विचारला ताचेर हांव भाश्य हांवें सांगलां पयलीं आनी आतांय परत सांगता. प्रत्येक सीट लढयतलो जाल्यार मगो पक्षा कडेन तितलो ट्रेजरींत एमावंट आनी आजच्या घडी प्रत्येक सिटाक 5 लाख रुपया कमीत कमी ताणें दिल्ले आसा. आनी फाल्यां सकाळीं जर 20 कॅन्डिडेट दवरले जाल्यार तुज्या ट्रेजरींत 1 कोटी रुपया आसपा जाय. आनी तुमकां खबर आसा मगो पक्ष हो लोकल पक्ष आसा, डोनेशन्स मगो पक्षाक खूब कमी मेळटा आनी त्या खातीर हो एमावंट रेज करता आसतना आमकां चिंतीत रावचें पडटा. आनी त्या खातीर काही ओड ताणी लागून हो कॉम्प्रमायज फॅक्टर आमकां सगळ्या बाबतींत हो. कारण लोकल पक्षाक लोक चडशे लोक डोनेशन दिना. आज आम्ही ॲडव्होकेट रामदास तेमेकार हाजी कुट्टी जिल्हा पंचायतीक नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा. आनी जरी आज नॉमिनेशन फायल केलें जाल्यार आमची प्रचाराची सुरवात ही गेल्या बेरेस्तारच्यान चालू जाल्ली. जवळपास अर्दो असो मतदारसंघ आमी फिरून काडला आनी सगळे कडेन लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा. जे लोक आज भाजपाच्या सरकाराक कंटाळ्या तेंचो आज एक खंय तरी आशेन आज काँग्रेस पक्षा कडेन ते मतदार पळयतात. ॲडव्होकेट रामदास तेमेकार हो एक बरो शिकिल्लो ST समाजांतलो भुरगो. तशें आज कुट्टी पंचायत ही ST रिजर्व जाल्या आनी ह्या रिजर्वेशनाच्या निमतान ST समाजाक प्रतिनिधित्व करपाची एक बरी संद प्राप्ती जाल्ली आसा आनी ती संदीचो एक फायदो म्हाका दिसता ॲडव्होकेट रामदास तेमेकार घेतलो. आतां रामदास तेमेकार कॅन्डिडेट कित्याक? रामदास तेमेकार हो एक बरो एज्युकेटेड भुरगो जो आज लॉयर म्हणून फोंडेच्या वाठारांत काम करता. वेगळ्या वेगळ्या सामाजीक संस्थांनी ताचो कार्य चालू आसा. अशें एक निवड अशें चरित्राचो
आज यूथ आम्ही काँग्रेस पार्टीतर्फे लोकांसमोर पर्याय म्हणून आज उपलब्ध करून दिल्लो आसा आनी म्हाका खात्री आसा की लोक ताका एक बरी संद दितली की आज कुट्टी जिल्हा पंचायतीचो उदरगत म्हणजे फक्त डेव्हलपमेंटूच न्ही कामां जाल्यार उदरगत ही सर्वांगीण असो जो म्हणटा पळय आमी उदरगत शैक्षणीक क्षेत्रांत सामाजीक क्षेत्रांत डेव्हलपमेंट क्षेत्रांत आरोग्य क्षेत्रांत अशी उदरगत आज करपाची गरज आसा आनी तेका म्हाका दिसता आमचो ॲडवोकेट रामदास तेमेकार जर ताका संद मेळ्ळी जाल्यार तो त्या संदीत न्याय दितलो अशी म्हाका खात्री आसा हांव परत मतदारां कडेन मागता की फुडें कुट्टी खांडेपार जनतेन ॲडवोकेट रामदास तेमेकाराक ताजो पूर्ण पाठिंबो दिवचो आयज हांवें कुट्टी खांडेपार वेरे गव्हर्मेंटच्या कॅन्डिडेट नोंदणी दिल्लो आसा आयज काँग्रेस पार्टीन म्हाका यंग युथाक एक संदी दिल्ली आसा की जनसेवा करपा खातीर आनी हांव पूर्ण ती निभयतलो अशी आशा बाळगिता आनी सगळे मतदारां कडेन कुट्टी खांडेपार वेरे गव्हर्मेंट हे सगळे मतदारांक हांव विनंती करता हात जोडून विनंती करता तुमी म्हाका सगळे सपोर्ट करचो आनी विनींग करचो आनी तेंची जनसेवा करपा खातीर म्हाका एक संद दिवची अशें सगळ्यां कडेन मागता आयज बदल जावपाची गरज आसा आनी युवा जी पिढी आसा तांकां बदल जायो लोकांक बदल जाय गोंयचो आनी लोकांक हेवूय जाय की आयज शिकिल्ले भुरगे फुडें सरपा जाय आयज गोंय राखपा जाय गोंयचे जनतेक राखपा जाय गोंयची जमीन राखपा जाय गोंयची घरां राखपा जाय आनी गोंयकारपण राखपा जाय हे सगळें करतलो जाल्यार युवा पिढीन शिकिल्ल्या युवा पिढीन फुडें सरपा जाय आनी तीच एक म्हाका काँग्रेसीन संदी दिल्ली आसा आनी ती संदेचा पूर्ण हे करतलो जनते खातीर उपयोग करतलो आनी जनतेक न्याय दिवपाचो तेची सगळी समस्या सोडोवपाची ही हांव प्रयत्न करतलो ते हांव सगळे जनते कडेन मागता तेणें म्हाका सपोर्ट करचो आनी विन करून दिवचो कितें प्रायोरिटीची इशू कितें आसा झडपी म्हणून प्रायोरिटीची कितें करता मतदारसंघात जे मतदारसंघ अजून सुद्दां झडपी वतीन कामां जाल्लीं ना येवन पळयशात कुर्टी हांडेपार किंवा वेरे पळयशात अजूनशी खुबशीं कामां जी सामाजीक कामां आसात ती अपूर्ण आसात ही करपाक हांवें फुडें घेतिल्ली संदी घेतिल्ली आसा कारण खुबश्या गांवांनी वाड्यांनी ही संद अजून सुद्दां पावली ना आनी पयलींच्या झडपींनी ते गांवां पर्यंत लोकां पर्यंत ती पावयली ना ती पावपाचो पूर्ण हे करतलो पावयतलो अशी आसता तो बदल म्हणटा तुमचे अजून कॅन्डिडेट अनावंस जायना आयज सेकंड लास्ट डे फाल्यां लास्ट डे तुम्ही फाल्यां समज तूं एक जिखून येयलो कशें करूंक शकता तुमी ना तो जालो अदरवायज म्हणटा हांव 50 सीट्स आहा टुमोरो इज द लास्ट डे वॉट इज द पार्टी डुईंग पार्टीचे टॉक्स चालू असले न्ही आरजी अजुनूय टॉक्स त्या कॅन्डिडेटाक टायम मेळटलो मागीर ते बरोबर आसा अशें तुमी कसले बदल करतले काँग्रेस पार्टी ते आतां पळय कितें आसा लोकांची एक भावना आसा की ओपोजिशन सगळ्या पार्ट्यांनी एकठांय येवचें त्या भावनेचो आदर धरून आमच्या काँग्रेस पक्षाचो प्रयत्न आसा की RGP गोवा फॉरवर्ड हांकां घेवन फुडें वचपाचें आतां वेळ लागला म्हणून कितें जाता की लोकांच्या भावनाची आदर करप हें तितकेंच गरजेचें आसा सर अनादर करूंक शकना आमी एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन झेडपीन 3-4 पंचायती लागता 7-8 दिसांनी तुमी कशें म्हणून उरतले एक जिखून येयलो जाल्यार ताका फाल्यां सपोर्ट कसो मेळटलो आसा पळय कॅन्डिडेट अशें काडल्या की ज्यांची पूर्व तयारी आसा जे मतदारसंघान भोंवल्या ते फारच्यान भोंवतले आनी मतदारसंघ जिखतलो अशें खंयचे फाल्यां ते 4 दीस पयलीं सुद्दां टिकेट टिकली म्हणून तो जिखूंक शकना जिची पूर्व तयारी आसा जो ग्रासरूट लेवलाचेर आसा पक्षाचें आमचें कार्य सगळें लोकां कडेन आसा पावल्लें आसा त्या खातीर म्हाका दिसता 8 दिसांनी आमी करतले ते खात्री आसा आमकां तुमकां अजुनूय दिसता तुमचो चॅरमॅनशीप तुमचे बदल जावंक शकता सगळे जातलो बदल एलायन्स म्हणून एक होप आशिल्लो लोकांक तो आज एलायन्स खंय तरी विस्कटलेलो दिसता हेजो परिणाम तुमच्या इलेक्शनाचेर पडूंक शकता पळोवया मरे आतां कितें जातलें अजुनूय कांय खबर ना तुमकां पळोवया म्हणटा पळय ते कॅन्डिडेट आमकां नेमलेले आसा आनी हांव मागता की हे दोनूय कॅन्डिडेट एकदम बरें काम केल्लें आसा तशेंच आमचे बाब सागर सिरसाट झडपीचो युवा अध्यक्ष आसलो आनी युवा अध्यक्ष आसतना ताणें एकदम बरें काम केलें तसो आतां जनरल सेक्रेटरी आसा हल्दोनाचो हल्दोना मंडळ तशेंच आमचे बाब सुभाष तो एक सरपंच आसलो आनी आतां पंच आसा आनी ताणें बी बरें काम केलें आपल्या टेन्युरान तशेंच आमच्या बरोबर आसा आमचे अध्यक्ष आसा बाब रणजीत आमचे फ्रँकी कारवालो विनय चोपडेकर हे सगळे प्रमुख कार्यकर्ते अमर मांद्रेकर गले करून धरून तांच्यांनी काम बरें ऑलरेडी सुरवात केल्लें आसा हांव मागता सगळे कडेन हल्दोना एंड शिरसाय आमकां हें पडटात मोयरा नाशोला आनी हल्दोना आमकां 4 पंचायती पडटात हल्दोना पंचायत मागीर बासारो पंचायत अवकाशें पालया आनी पोमुर्फा एकोशे मागता की सगळे कार्यकर्त्यांनी आमचे सपोर्टर
ऑल वेल विशर्स मोठ्या प्रमाणात भायर वयचे आनी आमकां सपोर्ट करचे कित्याक सगळ्यांक खबर आसा आमच्या भारतीय जनता पार्टी आमच्या डबल इंजिन आसल्या बद्दल डॉक्टर आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांगा डॉक्टर प्रमोद सावंत बरें काम केल्लें आसा भरपूर डेव्हलपमेंट जाल्लें आसा विकास जाल्लो आसा आमची स्किमी सगळी स्किमी ते ऑलरेडी दे आर लायफ दे आर गोईंग ऑन नॉट लायक एनी अदर पार्टीज वेट हॅज बीन टेकन बॅक बरें काम केलें आसा आनी तशेंच आमचे पयलींचे दोनी आमचे कॅन्डिडेट आसले बाय दिक्षा कांदोळकर आनी मनीषा नायक तांच्यांनी भरपूर बरें काम केलां आनी तशेंच आमकां फूल विश्वास आसा की लोक हांगा दोगूय आमचे कॅन्डिडेट आतांचे निवडून हाडटले आनी तशेंच आमचे कंटिन्यू प्रोसेस म्हणटा दे वील टेक ऑल द गुड वर्क आनी वन्स अगेन आय रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी पीपल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी एंड तशेंच आश्वासन दिता विश्वास दिता की डॉक्टर प्रमोद सावंत वील सपोर्ट अस फुली इन ऑल द डेव्हलपमेंट आनी दोनूय आमचे कॅन्डिडेट थोडे डायनेमीक आनी दे वील कितें लोकांची काम आसा समय आसा आमी ते मानून घेतले हे म्हणून हांव राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पार्टी प्रेसिडेंट दामोबाई नायक केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक राज्यसभेचे आमचे MP सदानंद भाई नायक आणि कोर कमिटीचे सदस्य यांचे सगळे सदानंद भाई कानावडे आणि कोर कमिटीचे सदस्य यांचे सगळ्यांचे पयलीं हांव आभार मानता की तेंच्यांनी म्हाका ह्या भारतीय जनता पार्टीचें नेतृत्व करपाक ही संदी दिल्या त्या खातीर आयज ही जी म्हाका तेंच्यांनी ही संदी दिल्या आल्दोना कॉन्स्टिट्युन्सीची नेतृत्व करपाची त्या संदीचेर हांव हेच्या फुडें अशें जें कितें म्हाज्या कडसून बरी कामां करतलो आनी आयज पासून आमच्या भारतीय जनता पार्टी जी बरी कामां केल्लेली आहा तशीच तेंच्या ह्या सगळ्यांच्या नेत्यांच्या सपोर्टान हांव अशीच कामां करतलो आनी आमच्या हळदोण्या कॉन्स्टिट्युन्सीचें काम फुडें व्हरतलो तशेंच आमच्या आदले झडपीन जी कामां केल्यान बरी त्याच्यात फुडें हे घेवन त्या झडपीच्या कामा बद्दल तेणी केला तशीच हांव फुडें ही कामां कंटिन्यू करतलो आनी सगळ्या लोकांक सहकार्य करतलो आनी सगळ्या लोकांक हांव एवेलेबल आसतलो खंयच्याय टायमार कॉल केलो आनी तेंच्यांनी जे कितें समस्या आहा ते आमच्या कडेन मांडपाचे तेंचे समस्या घेवन हांव आमच्या व्हडल्या लिडरां कडेन वयतलो आनी ती समस्याचे सॉल्व करपाचे प्रयत्न करतलो इतलें म्हणून देव बरें करूं.